Alifa. Sister. Papaचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बो मोगाला बापा, पुता आणि पवित्र आत्म्या, हांव दिनवासतां तुका आयचे दिसा पासत एक घोडे पासत रात सरोन वेता आनी नवो दीस तूं आमकां फावो कोत्ताय आनी आमकां तूं राखताय आनी सांबाळटाय. हे पासत आमी तुका हारगां आनी दिनवास आनी वाखाणणी दिताव. तशें आनी एक समोन तुवें आमकां फावो केल्या पासत आनी तुवें आमकां एक भाव भयणां जिवें दवरल्यांत आनी तशेंच तुवें आमकां सगल्यांक हांगा एकठांय केल्ल्या पासत तुका आर्गां दिता बापा. आर्गां तुका बापा आमचे बाबा विन्संटाक आनी ताचे कुटुंबा पासत तुजे पवित्र आत्म्याचें उतर ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरतलें. तें उतर आमी आमच्या जिवितांत लावन आनी सोत वळखूंक आनी तें सोत दुसऱ्यांक दिवंक तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आदार आनी बळ मागता. हे मागणी हांव कोत्तां तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. Amen. 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 जेजू कारगा. जेजू कारगा. Praise God. म्हणटच आयज कोण हा गोवायकी दिवपाक टेस्टिमनी आमी थोडी जाण आसा पूण म्हाका दिसता आमचे कडेन खूब हात टेस्टिमनी खूब गोवायकी हात होय की ना. जेजू कारगा. कितें तरी घडटा आमच्या जिवितान. ओय ब्रदर मुगे जिवितांत घडलां आनी हांवें तें अनुभवलां म्हण हांव शेअर कोत्ता. प्रेज गॉड. ब्रदर म्हाका न्हू जायत भिरांत आहलोली. भिरांत म्हणजे हांव मोटरसायकल चलोवपाक मातशें जातालें. पयलीं कितें जाता म्हाका भिरांत आहा ते दणा म्हणजे हांव चोयतालें म्हणजे हो टायम भायर सरपा न्हू. आतां जाय ट्रॅफिक आसा कित्याक आमी सिटी रावता म्हणटरी ट्रॅफिक खूब आसता. सो हांव एवॉयड कोत्तालें वचपाक कित्याक हांव भितालें कित्याक चड ट्रॅफिक आहल्यार म्हणजे बेश्टी आकांत येतालो आनी रातची बी हांव चड वचनाहलोलें आनी शॉर्ट डिस्टन्स कवर कोत्तालें. बट हांव देवागे उतरां भितर सरोन उतरां घोटायेन हांव आतां हुंचो आतां हे विकांत आनी लास्ट विकान हांवें नोटीस केलां की हुंचो वोगोत जावं लायक मॉर्निंग जावं आफ्टरनून जावं आतां जाल्यार आतां हांव भायर सरतां विथ द कॉन्फिडन्स. आनी कित्याचें कॉन्फिडन्स म्हाका देवागे उतराचेर आनी हांव हुंचे टायम वोसों इवन ट्रॅफिक देखून आहल्यार म्हाका आतां भिरांत दिसना कित्याक हांव जाणा म्हजे बारबर जेजू आहा आनी आतां हांव कॉन्फिडन्सान हितू म्हणजे देवागे कोटायेन आतां हांव वयता आनी आतां मुगे ती भिरांत आहलो ती पयस जाल्या. आतां कितें गरज पडल्या देखून न्हू पयलीं हांव रावतालें ना आतां वचपाना हाल सकाळीं वयतलें कित्याक सकाळीं कोण आसना एशें कोन्न हांव चिंतालें. बट म्हाका ती देवागे उतरांतल्यान म्हाका ती घोटाय येयल्या कित्याक आतां हांव सदां मानता जेजू म्हजे भितर आहा जेजू म्हाका बोर दिता जेजू म्हाका घोटाय दिता आनी ते घोटायेन हांव आतां फुडें पावलां मारतां. जेजू कारगा. ब्युटिफुल. जेजू कारगा. प्रेज गॉड ब्रदर. Thank you, Jesus. ब्युटिफुल. म्हणून जेजू आमचे आमकां कसली भिरांत हा ना ब्रदर. कसली भिरांत ना. ना. भिरांत आमकां कोई दिसता. भिरांत कोई येता आमच्या जिवितांत. हाऊ डज फियर कम इनसाइड. भिरांत कोई येता आमच्या जिवितांत. तुमकां कोणाक जबाब हा आमच्या जिवितांत आमकां भिरांत येता की ना. सगल्यांक येना की ना भिरांत. ओय. भिरांत हा ओय. आनी भिरांत येतलीच पूण आमी ताका जबाब कसो दिता. पूण ओके ताका जबाब दिवचे पयलीं भिरांत आमचे भितर खंय येता. फियर. स्पिरीट ऑफ फियर. आत्मो भिरांतीचो तो को येता आमचे भितर. म्हाका कितको येयला म्हणटरी म्हाका दिसता मुको जायना एशें म्हूण मुगे स्वता मुको जायना हांव पयलें हें भितालें पयलें लायक आय डोंट नो हाव टू एक्सप्रेस इट बट फातिमा हांव कितें म्हणटा भिरांत हो आत्मो भिरांत जावन आसा एक आत्मो हो देंवचालो स्पिरीट. स्पिरीट तो आत्मो तो. भिरांत आमकां आमी म्हणटा ते आमचे फिलिंग ते पूण फिलिंग न्ही ते. भिरांत ऑफ फियर जावन आसा एक आत्मो
तो भिरांतीचो आत्मो आमचे भितर कसो येता कित्याक आमकां तो भिरांतीचो आत्मो पयस करूंक जाय जाल्यार आमकां पडोंक जाय तो भिरांतीचो आत्मो कसो येता तो भितर आमच्या सैतान घातलो सैतान भिरांतीचो आत्मो जाना सैतानाचो पूण सैतान हो भिरांतीचो आमचे भितर कसो येता आता समजा हांव बसलां ओके हांव बसलां घरा हांव बरो हांव सगळें बरें चलता ताका करून भिरांतीचो आत्मो म्हजे भितर येवंक शकता हांव विचारता तुमकां भिरांतीचो आत्मो आमचे भितर आमी कसो भिरांतीचो आत्मो आमी आमचे भितर घेता भिरांतीचो आत्मो कसो घेता म्हणल्यार आमी जे आमी पळयता आमी आयकता आमकां दिसता आमी जेन्ना ताका इंग्लिशीन म्हणटा थ्रू आवर 5 सेन्सेस देंवचाराक आमचे भितर कसलो दुबाव घालूंक जाय कसलीच भिरांत घालूंक जाय तो फकत आमची भिरांत आमच्या 5 सेन्सेस कितें म्हणटात ताका आमचे भाशेन 5 सेन्सेस म्हणजे म्हाका जें दिसता म्हाका जें आयकता म्हाका जें घोस करपाक म्हणजे तोंडांतल्यान म्हाका जें वास येता आनी म्हाका जें दिसता तें त्या 5 सेन्सेसा वरवीं भिरांत म्हजे भितर येता समजा हांव घरांत बसलां सगळें बरें आहा म्हज्या जिवितांत हांवें टीव्ही घातली आनी टीव्हीचेर हांवें पळयलें की आतां हे सगळे एरोप्लेन आतां सगळे कितें बॉम्ब घाल्या आनी एरोप्लेन सगळे पडटात आनी तूं जाणय की फाल्यां समजा तूं काजारी तुजो गोरकार तुजी बायल फ्लायट घेवन आतां गोंया येवपाची आहा आनी तूं त्या टीव्हीचेर पळयता की सगळे फ्लायटर आतां बॉम्ब घाल्यात तुका कितें जातलें भिरांत येतली कित्याक जें तुवें पळयलां की तुजो ते सगळे फ्लायटाचेर बॉम्ब घाल्यात हायजॅकर आयल्यात आनी एक्स्ट्रिमिस्ट आयल्यात आनी तातूंत ताणें बॉम्ब घाल्या म्हणून सगळे आतां हे प्लेन आतां पडटात पूण जेन्ना तुवें तुज्या दोळ्यांनी पळयलें आतां कितें येयलें भिरांत येयली होय की ना आनी एक उदाहरण दिता आतां सुमार 2 वर्सां पयलीं आतां म्हाका दिसता आतां कमी जाला पूण 2 वर्सां पयलीं ह्या संवसारांत कितें आसलें कोविड-19 व्हायरस लागलेलें होय की ना होय ब्रदर आनी जेन्ना आमी पेपराचेर आयकता लोक थंयसर मरता लोक आतां हॉस्पिटलांत वेता कितलो लोक आतां जो एकदम भुरगो आहा तो लोक तो आतां भायर पडटा आनी जेन्ना हे आमी सगळें आयकता आमी पळयता न्यूज पेपराचेर वाचता टीव्हीचेर वाचता व्हॉट्सएपाचेर आमी सगळो खबरो लोक येता हो मेला तो मेला आतां कितें जातलें भिरांत येतली भिरांत कशी येता आमच्या जिवितांत आमच्या 5 सेन्सेसा वरवीं कित्याक देंवचाराक आमचे भितर भिरांत हाडूंक जाय जाल्यार तो फकत हाडटा भिरांत थ्रू आवर 5 सेन्सेस पूण म्हाका भिरांत पयस करूंक जाय जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय देवागे उतराचे विश्वास दवरपाचो देवाचें उतर पोत्तून आयकोंक जाय रोमकारांक 10:20 कितें म्हणटा पळोवया रोमकारांक सान पावलोन रोमकारांक बरयल्ली चीट 10:20 कित्याक म्हाका दिसता म्हाका टीव्हीचेर घालाय तुवें आतां मातुवाचो रोमकारांक सान पावलोची चीट 10:20 कितें म्हणटा म्हणटूच संदेश कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जाता आनी संदेश कानार पडप क्रिस्त परगोटणे वरवीं तो जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता
पोत्तून पोत्तून देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा. आतां जे आमी आयकता, आतां आमी जे संवसारान घडटा हाणें सांगला ताणें सांगला जे आमकां दिसता ताजेर आमची चोत्राय वेता, हो आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर वेता. देवाच्या उतराचेर. जेन्ना आमी देवाचें उतर पोत्तून पोत्तून आयकता, आतां कितें घडटा, आमचे भितर कितें येता, भावार्थ उत्पन्न जाता. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. ऐकात भाव भयणींनो, आमचे बाय फातिमान बरे भशेन सांगले आमकां की तिका हाल्ली भिरांत कसली, गाडी चलोवपाची, स्कूटर चलोवपाची, होय की ना? होय ब्रदर, प्रेज ही भिरांत जी असली कशी येयली तुजे भितर? खूप ट्रॅफिक हा, कितलो लोक थंयसर स्कूटराचे ऍक्सिडेंट जातात, कितलो लोक थंयसर स्कूटराचेर वताना कोणे गाडयेन मारला, ऍक्सिडेंट पळयल्या रस्त्यार, टीव्हीचेर पळयला, व्हॉट्सएपाचेर आयकला. ह्यो खबरो आयकतोच, हे पळयतोच दोळ्यांनी की अशें अशें घडलां की लोक स्कूटराचेर मोटरसायकलीचेर वचून पॉयंट ताका घडलां. आतां जेन्ना तूं पळयताय, कितें येता तुजे भितर? भावार्थ येता ना, भिरांत येता. भिरांत येता. म्हणटोच जेन्ना भिरांत येता तेन्ना हांवें कितें करूंक जाय? हांवें देवाचें उतर पोत्तून पोत्तून आयकोंक जाय. म्हणून जेन्ना हांव देवाचें उतर आयकता, भावार्थ उत्पन्न जाता, भिरांत भायर वेता, आनी आतां ही घोटाय येता भितर, हाका म्हणटात भावार्थ येता. आतां म्हजी चोत्राय कोणाचेर आहा? जे म्हज्या दोळ्यांनी दिसता वा देवाच्या उतराचेर आहा? देवाच्या उतराचेर. जेन्ना देवाच्या उतराचेर आहा, हांव कितें जाणो की देवान आपले 8 गोडवे म्हजे कडेन दवरल्यात. 8 गोडवे आहा. He has put his angels in charge of me. कित्याक जेन्ना ताजें उतर म्हजे भितर आहा, जेजू म्हज्या भितर आहा, ते 8 गोडवे कोणा पासत आहात? ते जेजू पासत आहात. कित्याक जेजू जो म्हजे भितर आहा ताका ते वाखाणणी करतात. आनी जेन्ना हांव भावार्थ करता की जेजू म्हजे भितर आहा, म्हजी कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर, ते 8 गोडवे म्हजे कडेन आहात कोणाक वाखाणणी दिवपाक? ते जेजूक म्हजे भितर. आनी जेन्ना ते जेजूक वाखाणणी दितात, ते म्हजे बरोबर आहात, ते म्हाका प्रोटेक्शन करतात, ते म्हाका सगळ्या त्रासांतले निवारतात. आतां कसलेच वायट जावचें ना, कित्याक हांव भावार्थ करता की जेजू म्हजे भितर आहा, ताचें उतर म्हजे भितर. म्हणटच हांव चोत्राय जे म्हाका दिसता, जे आयकता म्हाका, जे हांव म्हज्या दोळ्यांनी पळयता, जे हांव व्हॉट्सएपाचेर पळयता, व्हॉट्सएपाचेर आय मीन टीव्हीचेर पळयता, जे म्हाका दिसता ताजेर हांव चोत्राय दवरिना. पूण हांव चोत्राय दवरता फकत जे म्हाका जेजून आपल्या उतरान सांगला. ताणें सांगला, ताणें आपले 8 गोडवे म्हजे बरोबर दवरल्यात. आनी जेन्ना 8 गोडवे म्हजे बरोबर दवरल्यात, आतां समजा कोणाक कोवीड जाला, आमी पळयात 2 वर्सां पयलीं, आतां थोड्या म्हयन्या पयलीं कोवीड चलता, थोडो लोक अजुनूय भिरांतीन मास्क घालतात. पूण जेन्ना हांव जाणो की जेजूच्या गायांनी म्हाका पिकोवणी मेवली म्हणून, सो म्हजे भितर आहा तो कोविडा वोन वोडतो म्हजे भितर आहा तो. ग्रेटर इज ही दॅट इज इन मी दॅन ही दॅट इज इन द वर्ल्ड. देवाचें उतर तशें म्हणटा. आतां म्हाका कसली भिरांत आहा? ना. म्हणटच म्हाका भिरांत येता जाल्यार कित्याक भिरांत येता? कित्याक हांवें आजून पासून देवाचो मोग आपणांक ना. गॉड्स लव, परफेक्ट लव ड्राइव्स आउट ऑल फियर. की म्हणटा पयली चीट जिवाची 4:18 कितें म्हणटा? 1 John 4:18. 1 John 4:18 कितें म्हणटा आमकां? समजा आमकां सगळी जी भिरांत आसा ती पयस धरूंक जाय जाल्यार कशी भाशेन आमच्यान भिरांत पयस धरूंक जाता? वाचूया. मोग आसा तुय भिरांत ना. मोग आसा थंय भिरांत ना. म्हणजे देवाचो मोग केन्ना आपणायता? केन्ना देवाचो मोग आपणायता? जेन्ना आमी जेजू एक्सेप्ट करताय तेन्ना देव आमचे भितर पवित्र आत्मा घालता. बरें, ही वोड 18 आमी पळयला. मोग आसा थंय भिरांत ना. पयली चीट जिवाची 2:5 पळोवया. पळय आमी देवाचो मोग आपणायता. 1 John chapter 2 verse 5.
आमकां पळयतात मग काय बरी गोवायकी वरवीं कितें बरी शिकवण दिता की ना हय ब्रदर, प्रेज गॉड. जेजू In detail, praise Jesus. Okay. वाचूया. पूण ताच्या उतराक पाळो दिता ती देव आमचो कितलो मोग करता तो सोपूर्णायेन ओळखूंक पावल्यांत. तो देवाचे उतर कितें म्हणटा? पूण ताच्या उतराक पाळो दिता ती देव आमचो कितलो मोग करता तो संपूर्णायेन ओळखून पावल्यांत. तर तूं आनी हांव आमी सगळीं देवाचो मोग आपणाक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? देवाच्या उतराक आमी पाळो दिवंक जाय. आमी देवाचें उतर पाळूंक जाय. म्हणटच जो कोण देवाचें उतर पाळटा ताजे भितर कितें आसा? कितें आसा? जो कोण देवाचें उतर पाळटा, जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता ताजे भितर कितें आसा? देवाचो मोग आसा. आणि जेन्ना देवाचो मोग आसा, आतां भिरांत हा ना, म्हणटच पोतून वचया. पयलींची जिवाची 4 वड 18 पळोवया. जेजू कारगा. जेजू कारगा. जेजू कारगा. प्रेज गॉड. मोग वाचूया. मोग आसा तुय भिरांत ना. परतेंच सोपूर्ण मोग भिरांत पयस करता. जेजू कारगा. जेजू कारगा. सोपूर मोग भिरांत पयस करता. म्हणटच आतां समजा तुका भिरांत हा, समजा कोणाक भिरांत हा, आमी कितें करूंक जाय? आमी देवाच्या उतरान विगून रावूंक जाय. देवाचें उतर पोतून पोतून आयकूंक जाय. देवाच्या उतराक पालो दिवंक जाय. देवाच्या उतरा प्रमाणे चलूंक जाय. जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचें उतर पाळटा, आतां कितें जाता? देवाचो मोग आमचे भितर व्हांवता. सोपूर्ण मोग आमचे भितर व्हांवता. जेन्ना मोग देवाचो मोग व्हांवता, आमी देवाचें उतर पाळटा तेन्ना आतां भिरांत कितें जाता? भिरांत कितें जाता? भिरांत आतां पयस जाता. भिरांत आतां पयस जाता. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी भिरांतीन आसा, आतां समजा एक भुरगें इस्कॉलाक वेता, आतां परीक्षा पावली आनी हांव नको आतां कितें जातलें परीक्षान, म्हजी परीक्षा खंय जातली, खंय हांव शिकतलो, खंय म्हजी पास जातलो, बरी म्हाका मार्क खंय मेळटली, टेन्शनान आहा. देवाचें उतर म्हणटा कितें? इसायास प्रवादाचो 11 वड 2 मागीर पयली चीट कोरिंथकारांक 2 वड 17 म्हणटा आमचे कडेन हा मन जेजूचें. We have the mind of Christ. We have the spirit of wisdom, knowledge, understanding, counsel, might, the fear of the Lord. हे सगळे आमचे कडेन आहा. जेन्ना कोण उक्ते करता म्हणटा बाबा हे सगळें तुवें म्हजे भितर दिलां. हांव तुका आर्गां दितां. हांव तुका दिनमास दितां. म्हाका दितलोय न्हय, दिलां. ऑलरेडी दिलां. हे म्हजे भितर आसा. जेन्ना तोंड उक्तें करता, तोंडान तें म्हणटा, आतां हांव कितें करता? ज्या मनाची नडसणणी करता. ज्या दिसा जेजूक म्हजो सोमी देव मानलो, आतां ताजो आत्मो आनी म्हजो आत्मो एक जालो. देवान म्हाका आपलो पवित्र आत्मो दिलो. पवित्र आत्मो म्हाका आदार करता म्हज्या मनाची नडसणणी करपाक. जेन्ना हांव म्हज्या मनाची नडसणणी करता आनी तें उतर उलयता आनी तें उतर पाळटा, आतां कितें जाता? भिरांत पयस वता. भितर कितें येता? पावार्थ येता. जेन्ना भिरांत पयस वता, आतां कितें येता भितर? पावार्थ येता. आनी भावार्था वरवीं आमच्यान सगळे देवाचें आमच्यान आपणाक जाता. विदाउट फेथ पळोवया. हिब्रूचो 11 वड 6. जेजू कारगा. जेजू कारगा. काय बरें आमचे बाय फातिमान आमकां एक स्क्रिप्चर दिलो आनी पळय आतां कितें चलता तें.
वाचूं ब्रदर. वय वाच वाच. भावार्था बिरेत कोणाच्यानूच देवाक कशेंच मानोंक जायना. कितें म्हणटा? भावार्थ भावार्था विरेत कोणाकूच देवाक कशेंच मानूंक जायना. भावणीनो, तुका आनी म्हाका देवाक मानलेली जाय जाल्यार आमकां कित्याची गरज? भावार्थ इगोर्जेन सद्दां वचपाची गरज वय न्ही. सद्दां इगोर्जेन वच, उपास कर, 20 तेर्स कर, नोवेना कर, वालांकिनी वच, पोट्टा वच, सगळ्या प्रिचरा कडेन वच. तुका सगळें तुका चड भावार्थ घेतलो. वय की ना? ना ना येवचो ना? भावार्थ कसो येता? देवाचें उतर आयकून 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 जेन्ना आमी पोत्तून देवाचें उतर आयकता तेन्ना कितें येता? भावार्थ येता. जेन्ना भावार्थ येता आतां हांव तें उतर पाळटा. जेन्ना तें उतर पाळटा देवाचो मोग म्हजे भितर व्हांवता. जेन्ना देवाचो मोग म्हजे भितर व्हांवता सगळी भिरांत पयस वता आनी भावार्था वरवीं तें उतर पाळटा म्हणून सगळें देवाचें म्हज्या जिवितांत आतां म्हाका फावो जाता. आनी तेच भाशेन आमची बाय फातिमान जी भिरांत आसली गाडी चलोवपाक, आतां तुजी चोत्राय जे तुवें पळयलां जे आयकलां ताजेर हा वा त्या देवाच्या उतराचेर हा? देवाच्या उतराचेर. देवाच्या उतराचेर हा म्हणून आतां ती भिरांत पयस गेली. आतां त्या दिसा जेन्ना तूं ग्रेस चर्च येयल्ले, आमची मिटींग कितल्यांक काबार जाली? 6, 6:30 आतां काळोख जालो. तुका आतां मडगांवांतल्यान फोंड्या वचोंक जाय. तें लागीं ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. प्रेज. जेन्ना आमकां भावार्थ आतां समजा तुका खरेंच भिरांत आसली, खरें तुका भावार्थ नासलो, जाणय की आतां आमी आतां 4 तूं आतां पळयता, अरे कित्याक तुमी वेळ काडटात? कित्याक तुमी इतले मातशी उशीर करतात? म्हाका वचोंक जाय 6. तूं सामकें शांत जाय. 6 जाली, 6:30 जाली, 6:45 जाली. तूं सुशेगाद जाय कित्याक तुजे बरोबर जेजू आहा. भावार्थ कांयच जावचें ना. मडगांव आतां फोंड्या वचपाक एकटी तुका तूं बाय. तुजे कडेन व्हडलो सॅमसन आनी व्हडलो अमिताभ बच्चन ना तुजे बरोबर वचपाक. पूण तुजे कडेन ताजेहून व्हडलो हा, पवित्र हा, ताजें उतर हा. आतां तुज्यान चलोवंक जाता? ओय जाता. प्रेज गॉड. कारगा जेजू कारगा. कारगा. जेजू कारगा. जेन्ना आमी आमची चोत्राय देवाच्या उतराचेर दवरता, जेजूचेर दवरता, ताच्या मोगाचेर दवरता, उतर पाळटा, बाबडीनो आमकां खरेंच सांगता, आमी बायबल क्लासीक येत जाल्यार सुमाराच्या सुमाना आमी सद्दां मिसाक गेल्यार, तेर्स केल्यार, सगळे मागणे केल्यार भावार्थ येवचो ना. भावार्थ येवचो ना. पूण जेन्ना हांव तें उतर आयकता आनी त्या उतरा प्रमाणे हांव चलता, तें उतर आमी पाळटा, आतां कितें जाता? हांव तें उतर पाळटा म्हणून देवाचो मोग म्हजे भितर व्हांवता आनी सगळी भिरांत, दॅट स्पिरीट ऑफ फियर व्हांवन पयस वता. भावार्थ येता आनी भावार्था वरवीं सगळे देवाचे 8 बडवे म्हजे बरोबर आसात. म्हजे बरोबर 8 बडवे सदांच आसा. पूण हांव भावार्थ तुका कितें आहात म्हणून म्हजी चोत्राय आहा. कोणें म्हाका सांगलें कोण कितें चलता, कोण मरता, ते 8 बडवे पयस वतात. आतां कोण येता? आतां कोण येता? तो तयारूच हा निसंटन करपाक. आनी जे म्हाका भिरांत येता तेच तो करून घालतलो म्हज्या जिवितांत. आनी मागीर हांव आतां देवाक शिरतलो, सायबा इतले तेर्स केले, इतले मागणे केले, सद्दां मिसाक वचोन, इतले आतां नोवेना करून, वालांकिनी वचोन, होली लँड ट्रीप वचोन, सगळें करून हांसून पासून कित्याक अशें घडटा म्हज्या जिवितांत? तुवें आतांच म्हाका सांगलें कित्याक घडलें तें. कित्याक तूं कोत्ताय ताजेर तुजो भावार्थ आहा. जे जेजून केला ताजेर तूं भावार्थ दवरिना. तूं समजताय की तुज्या कोन्या वरवीं, तुज्या देवस्पना वरवीं, तुज्या मागण्या वरवीं, तुज्या उपासा वरवीं आतां देव तुका सगळें बरें दिता. चुकून हाय तूं.
आमकां दियो आमच्या कोन्या वरवीं दिना आमी जेन्ना जेजूचे भावार्थ दोत्ता तेन्नाच की आमकां सगळें बरें मेळटा सगळें देवाचे आमच्या जिवितांत मेळटा केन्ना जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता फकत आयकना तें उतर आमी हालता जाकोबाचो पयलो 22 कितें म्हणटा फकत देवाचें उतर आयकनाकात तुमकांच फटय नाकात आमच्यान देवाचें उतर आयकोंक जाता बुधवाराच्या बुधवारा सगळ्या प्रिचरां कडेन सगळ्या पाद्री कडेन आतां पळय ह्या दिसांनी तुमी जाणो की आमच्या गोंयांत तो पोट्टाचो फादर म्हाका दिसता तो डिवायन रिट्रीटाचो फादर आयलो फादर कोण तो ताचें नांव कितें जोसेफ हा जोसेफ फादर जोसेफ अट्टपाटू तो ताजेन तो येयल्लो वय की ना म्हणटो सगळो लोक तो रितीराक गेलो कित्याक तांकां पेकोवणी जाय हजारांनी लोक गेलो व्हिडिओ पळयत जाल्यार पण व्हिडिओ धाडटात आता एक रितीराक वचत जाल्यार थंयसर आनी देवाचें उतर आयकत जाल्यार तांची भिरांत एका शिकवणेन भायर वयतली ना हांव विचारता तुमकां तुमी सुमार एका वर्सान 2 रितीर केले बरे रितीर केले 2-3 दीस बरे रितीर केले पूण जे रितीराक आमकां सोजमणी मेळ्ळी तें उतर आमी पाळूंक ना जाल्यार आमची भिरांत पयस वयतली पेकोणी मेवतली आमकां थंयसर वय पेकोणी मेवतली कित्याक तो आपलो तो तुजे शांती साक्रामेंट थंयसर फुडें गेला आनी तो मागणी करता तो आतां आपलो भावार्थ आमकां सगळ्यांक शिकयता त्या भावार्थ वरवीं आमकां पेकोणी मेवतली पूण आमी जेन्ना भायर वेता आनी उतराची सोजमणी ना तें उतर आमी पाळिना परतून आमची पिडा परतून येतली की ना आनी जेन्ना परतून पिडा येता आमचो भावार्थ ना आमकां सोजमणी ना आतां आमी म्हणटले अरे कितें जालें देवा कित्याक तूं पयस गेलोय देव पयस वसोंक ना उतराची सोजमणी आमी उतर पाळिना आमी समजता की कितें एक फावटी देवान पेकोणी दिली आतां जालें आतां म्हज्यान कितें करूंक जाता तें करुया आतां सोडा थंय जायना तें एक फावटी हांवें देवाच्या कडसून कितें घेतलें आतां म्हजो समोर देवाशी गोड जावंक जाय ताचें उतर शिकोवंक जाय ताचें उतर पाडूंक जाय देवाच्या उतरान रिगून रावंक जाय जितलो हांव देवाच्या उतरान रिगून रावता तें उतर पाळटा इतली म्हजी भिरांत पयस वेता म्हज्या मनाची नोडसोडणी जाता आनी आतां भावार्था वरवीं म्हाका सगळें देवाचें फावो जाता देव बरें करूं फातिमा तुवें आमकां आयज तुज्या भिरांतीच्या पयस जाल्या त्या भिरांतीच्या गोवायकी वरवीं आमकां आतां पवित्र आत्म्यान बरी शिकवण दिली कशे भाशेन भिरांत पयस करूंक जाय कशे भाशेन भावार्थ आपणाक जाय कशे भाशेन देवाचो मोग आपणाक जाय आनी देवाच्या मोगा वरवीं आमच्यान सगळें बरें आमच्या जिवितांत जिवंक जाता थँक यू जीसस Thank you, Jesus. आणि कोण हा आणि कोण हा Testimony, brother. टेस्टिमनी Testimony. होय टेस्टिमनी चलता जेन्ना टेस्टिमनी चलता हांव पयर ऑफिसांतले घरा येता आसतना हांवें एक टॅक्सी थांबयली कोर्तालीसून मारगांव येवपाक सो हांव एकलेंच आहलें म्हणटकीर हांव फाटल्यान बसलें आनी आतां हांव मारगांव येवपाक येता आनी तेजे सायडींतल्यान आतां मारगांवसून पणजे वचपाक एक मिनिस्टराची गाडी येता तो ड्रायव्हर म्हणूंक लागलो चोय चोर गेला म्हणूंक लागलो आनी म्हणलें तुवें कितें म्हणलें ना तेणी कितें बरें केलां म्हणूंक लागलो ते सगळ्यांक काबार केलें म्हणूंक लागलो हांवें तितले हांव म्हणलें उलोवं तुजे लागीं 2 उतरां उलय म्हणूंक लागलो सो तो म्हाका हांवें ताका सांगलें बाबा तो चोर गेलो तुवें म्हणलें न्ही म्हणलें आयज घडये तूं सकाळीं मिसा गेलो आसतलो म्हणलें आनी मिसा सावन तूं येयलो आनी तूं म्हणलें आतां देवाचें केलें तें आनी दिसभर तुवें म्हणलें वायट पातकान जियेलो दुसऱ्यां तें वायट म्हणलें तें तुवें कितें बरें केलें म्हणलें ना म्हणूंक लागलो पूण आमकां जेजून सांगलें म्हणलें आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक जाय आनी वायट करतल्या पासत म्हणल्यार आमी मागोंक जाय
वय म्हणो लागलो. तर हेच वेळार म्हणलें देव हुंय हा, जेजू हुंय हा. जेजू म्हणलें तुजेच भितर आहा. हे वेळार तूं ओळखून घेताय जाल्यार जेजू हे म्हजे लागीं पातक घडलें. म्हाका बोगूस हे वेळार म्हूण तुज्या तोंडान तूं म्हणशी जाल्यार तुका जेजू म्हणलें हे चोगतार बक्षिता. तूं मागीर वचोन म्हणलें कुमसार जाव याज्ञिका कडेन. पूण जेन्ना तूं ओळखून घेता की जेजू तुजेच भितर आहा जाल्यार आपणाक चूक आदारली जाल्यार म्हाका तुका म्हणल्या वेळार जेजूची बोगसणी आहा. वय म्हणो लागला. वय तुका खबर ना म्हणलें जेजू तुजेच भितर आहा. तो जेजू म्हणलें इगोर्जा ना. जेजू म्हणलें त्या तेरसा वक्तार ना. जेजू म्हणलें ह्या वक्तार तुजेच भितर आहा तें ओळखून घे म्हणलें. आनी जायते मागीर पवित्र आत्मो ते कडेन उलोवपा लागलो. तो इतलो आयकोन शॉक तेका जालो. व्हडले बाग म्हणो लागलो आपणा तूं मेळोन हे वेळार. हांवें म्हणलें बा म्हणलें म्हज्या आयकोन घे. आमी म्हणलें इगोर्जे वयताय पूण आमी सोत म्हणली नको. सोत म्हणल्यार आमी जाणा जावच्या जाय पवित्र पुस्तकांतल्यान. तितून म्हणलें जेजू तुका कडेन मोको कडेन उलयता. आमी जेजू जाण जाल्यार म्हजेच भितर जेजू आहा जाल्यार हांव म्हणलें दिसभर पातक आदारूंक पावना. कित्याक हांव ओळखून घेता म्हजो देव म्हजेच भितर आसा म्हणून. आवय आपणा म्हणो लागलें असलें आपणाक केन्ना आयकोना म्हणो लागलें. आयकोना आयक म्हणलें वेळार. आनी आयच्यान म्हणलें तुजें जिवीत बदलून घे. आनी जेजूक म्हणलें तुजे भितर आहा तो पयलो जाण जाव म्हणलें. कित्याक जेजून आमकां बोगशिल्ल्यान जाल्यार आयज हांव वायट चोयता जाल्यार हांवें त्या वायटा पासत आमी तांचे पासत मागों जाय. दुनियांत ताचेर त्या गव्हर्मेंटाचेर तुजी जाणवाय दिवय. तुज्या मोगान तांकां बोर. ही म्हणलें तुजी म्हजी उतरां आसपा जाय. कित्याक हांव जेन्ना ओळखून घेता जेजू म्हजेच भितर आहा जाल्यार हांवें ताका जाण जावपा जाय. ताचें उतर जाण जावपा जाय. ताका हांवें ओळखून घेवपा जाय. तो जेजू म्हजो सोमी म्हजो दोनी म्हजो सोर सोक्तीवन देव म्हणून. तो इतलो आयकोंक उरलो. मागीर हांवें तेका कोंकणींतल्यान मोकोडेन बॅगां स्क्रिप्चर पॅम्पलेट आहलोली ती काडली. तूं कोंकणी वाचूंक जाणा वय म्हणून लागलें. जाल्यार गे म्हणली हें वाच आनी सोद्दां म्हणली नियाड कर आनी वाच. हें म्हणलें स्क्रिप्चर्स. तितूंतल्यान म्हणलें तुका देवाची समजुनींतल्यान तुका मेळटली. मागीर मडगांव पावत येता मागीर हांवें तेका तेजे पासत आनी ताच्या कुटुंबा पासत हांवें पवित्र आत्म्या कडेन मागणी केलें. आनी तो इतलो सारको सरप्रायज जालो. व्हडले खुशालकाय आपणा मेळ्ळी म्हणो लागलो. आपणा सोत कितें तें कळ्ळें म्हणून. तुजे वरवीं हांवें म्हणलें म्हजे वरवीं न्हू ती एक देवाची एक हें म्हणलें येवजून तुज्या जिवितान आयज आहलोली तुका कळोंक. आयज तान म्हणलें पवित्र पुस्तक म्हणलें तुजो देव म्हूण समजून घे आनी नियाड कर आनी सदांच ताका फुडें कर आनी सदांच वाच आनी स्क्रिप्चर म्हणली वाच आनी आयकून घे. एकूच म्हाजी चूक जाली ब्रदर की हांवें ते कडच्यान नंबर घेवपा म्हाका मेळ्ळो ना. कित्याक हांव पवित्र आत्म्यांतल्यान तेका उलयत रावलें खंयच्यानल्यान हांव मडगांव पावलें. थँक यू जीसस. प्रेज जीसस. थँक यू होली स्पिरीट. पळय जोनिना हांव तुका कितें सांगूंक सोदतां. तुवें जेन्ना ताणें म्हणलें हो चोर वेता तुवें ओगी रावल्ली जाल्यार आनी तुका पवित्र आत्म्यान सांगना जाल्यार बाबा तूं कितें म्हणटाय. कितले फाटी आमी आयकता आमी घात आमचे बरोबर कोण आहा ऑफिसान हाच्यो खबरो करतात ताच्यो खबरो करतात आनी आमी केन्ना कितें करता आमी तातून आनीक 4-5 उतरां घालतात. पळय रे अशेंच तो असोच तो अशेंच तें आमी म्हणटा की ना. त्या वेळार तुका पवित्र आत्म्यान कितें केलें बाबा तुवें सांगलें ताका बाबा तुजे कडेन 2 उतरां उलोव हांव सांगू तुका कितें तें. आनी जेन्ना तुवें ती बरे भाशेन मोगान सजमणी दिली तुवें त्या बाक आमच्या कितें केली उतराची सजमणी दिवन ताका सजमणी दिवन तुवें आतां ताका भावार्थ हाडलो. म्हणजे ताका ताणें आपली चूक कबूल केली. ताणें मानलें ताणें केलां तें सारकें करूंक ना म्हणून ताणें मानलें तें. जेन्ना ताणें मानलें की ताणें चूक केली आतां जो मनीस चूक कबूल करता तो म्हणटा हांव पाकी वय हांव चुकलो त्याच मनशा कडेन देवाची कृपा येता. आतां समजा हांवें कितें चूक केली
हांवें कितें चूक केली, आमच्यान चूक करूंक जायना. जाता जो पण देवाचें उतर शिकयता, कोण जाता. पाद्री हा पीस हा पाच तांच्यान चूक करूंक जायना, करूंक जाता. पूण जो कोण चूक करता आनी आपूण आपली चूक कबूल करता देवा फुडें, मनशा फुडें, तो जावन आसा एक खालतो मनीस. पूण जेन्ना तो आपली चूक कबूल करिना आनी आतां चूक केल्या ताका समजा आमी कितें सारकें करूना, तो सांगता हांवें अशें केलें कित्याक ताणें तशें केलें, ताणें हें म्हणलें, ताणें तशें सांगलें, आतां इतली गरमी आसली, इतली थंडी आसली, मातसो फास्ट आसलो देखून हांवें केलें. पूण जेन्ना हांव म्हजी चूक म्हूण हांवें केल्या म्हूण हांव कबूल करता, देव म्हाका बक्षिता. तें ताणें म्हाका बक्षिलां खुर्सार जेजूच्या रोगता वरवीं म्हाका ताणें बक्षिलां. पूण जेन्ना हांव ती चूक कबूल करता, आतां कितें जाता, हांव खालतो रावता. हांव म्हणटा सायबा हांव जाणो हांव चुकलां म्हणून. आतां सैतानाक कसलीच पदवी आहा म्हज्या जिवितांत ना. जेन्ना हांव म्हजी चूक कबूल करता आनी जेजून म्हजे पासत कितें केलां खुर्सार तें हांव आपणायता आनी ताच्या रोगता वरवीं म्हजें हांव नितोड जाता. आतां सैतानाक कसलो चान्स आहा म्हज्या जिवितांत कितें पाड घालपाक ना. पूण जेन्ना हांव चूक करता आनी ताजेर हांव म्हणटा, हांव कारणां दिता, हांवें अशें केलें कित्याक तशें जालें आनी ताणें हें म्हणलें, तोय कितें जालें तें तुका पडोंक ना. तुवें चूक केली, तूं चूक मान तुजी चूक आनी देव तुका सगळें आपली कृपा दिता. आतां ताचो मोग तुजे भितर व्हांवता, सैतान पयस वेता आनी आतां आमकां सगळें बरें जाता. तेंच घडलें ह्या भावा बरोबर. ताणें जेन्ना चूक केली, ताणें ताका चोर म्हणलो, तो चोर जावं. आमचें काम न्ही ताका चोर म्हणपाक ना. चोरी करता, सगळो लोक जाणो चोरी करता. पूण आमी जाणो की देवान पातक्यांक आनी पब्लिकांक आनी टॅक्स कलेक्टरांक जे पातकी आसले तांचो मोग केलो आनी तांकां देवाच्या उतराची सजमणी दिवन तांकां देवाच्या राज्यान भितर हाडलें. होय की ना? तेच भाशेन जॉनिना तुवें कितें केलें? तुवें जेन्ना तें उतर त्या भावाक दिली, ताका सजमणी दिली आनी तो खालतो रावला आनी ताणें आपली चूक कबूल केली, कितें जालें? आतां ताणें देवाचें बोगसणें मागलें, ताका सजमणी मेवली. आतां तुवें त्या आत्म्याक साल्वार केलो. थोडो वेळ तो तुवें नंबर घेवंक ना, खरें आहा, पूण तुवें तें बी ताच्या काळजान भितर, ताचें तें बी देवाचें बी ताच्या काळजान भितर हाडलें. होय की ना? ब्युटिफूल. जेजू कारगा. देव बरें करूं जॉनिना, देव बरें करूं तुका. कित्याक तुवें जेजूच्या राज्यान बरे भाशेन सजमणी घेवन ताका आमंत्रण. कितले आमकां अशे चान्स मेळटात. तुका चान्स मेळलो गाडयेन, कोणाक मेळटा चान्स ऑफिसान, कोणाक चान्स मेळटा बाजारान, कोणाक चान्स मेळटा ट्रेनीन वतना, कोणाक चान्स मेळटा कोणाक फ्लायटीन वेतना. ताच्या सायडीक कोण बसलो ओगी एकदम हुस्क्यान पडला आनी तुज्यान स्मायल करूंक जाता, तिका स्मायल करूंक जाता. खंय आहात तुमी? मागीर कॉन्वर्सेशन कमी जाता, उलोवपाचें कमी जाता. ती तुका सांगता, तुज्यान तांकां देवाचें उतर दिवंक जाता. पूण जेन्ना आमच्यान कितें दिवंक जाता, हो वेळ आमकां बरोबर आहा. केन्ना आमी फ्लायटीन वेता, समजा आतां गोंयांत UK वचत जाल्यार, हांव जाणा खूब लोक UK हांगा गोंयांत UK वेता. कितल्या वरांची वाट ती? 1 वरांची वाट न्ही. बसलो पावलो UK. होय की ना? होय. 7-8 वरांची वाट ती. 7-8 वरांची वाट. आनी कोण येता म्हणसर ताका स्मायल मारलो. 7-8 वरांनी तुज्यान ऍटलिस्ट 1-2 आत्मे साल्वार करूंक जाता. आनी खरेंपणी तुमी जेन्ना देवाच्या उतरान रिगुनात देवाचो समून आहा, देव तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत कोण ना कोण हाडटलो. आमच्यान ताचो नंबर घेवंक जाता, तांकां देवाचें उतर दिवंक जाता, तांकां उतराची सजमणी दिवंक जाता, ताचे पासून मागणें करूंक जाता. ती म्हणटली म्हाका अशें जालां, म्हाका हें दुखता तें. अरे भियेनाका, उतराची सजमणी दी, तांचे पासून मागणें कर. आतां ताका पिकोणी मेवता. ती म्हणटा बाबा म्हाका आनीक सांग, हो नंबर घे म्हजो, आतां तुका हें उतर शिकयता आमी, हें आहा तिचो उतर शिकोवपाक. आमच्यान कितलें करूंक जाता? जायना? जाता. पूण आमी बसली फ्लायटीन बसली, तो आनी कोण आहा ताका कितें करूनी, आमी आपले टीव्ही आहा ती आमी घालता भितर
आणि मग ती बरी टीव्ही पळयली, बरें जेवण खालें, बरी जेम काडली, पावली आमी सान्नां वडे खावपाक. होय की ना? पूण आमच्या हो वेळ दिला आमकां, एक ओतमो 2 ओतमे आमच्यान साल्वार करूंक जाता, तांकां उदकाची सजमणी दिवंक जाता. होय की ना? होय. इतलें आमच्यान करूंक जाता. आनी जनिनान तुवें तेंच केलें. तुवें जेन्ना तें उतर ताका दिलें, ताणें आतां जेन्ना तो गाडयो पळयतलो मिनिस्टराच्यो, तो चिंतलो, अरे जनिनान म्हाका सांगलां ताका चोर म्हणू नाका. तो म्हणटलो गॉड ब्लेस यू, लव यू. ताका चोर म्हणून तो आतां चोरी बंद करतलो. पूण तो आतां जेन्ना तो ताका म्हणटलो गॉड ब्लेस यू, कोण जाणो इतली आमी सगळीं आमच्या मिनिस्टरान जे असली कामां करतात, पूण आमी तांकां ते कामां करतात ते म्हणिना, पूण आमी तांकां म्हणटा ह्यो बरो मनीस, हो ताका बेसांव न्ही कर, देव ताचें मन बदलतलो, कोण तरी कितें तरी बरें जातलें. होय की ना? होय ब्रदर. जेजू कारगा, जेजू जेजू कारगा. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी येता आनी कितें तरी दिता. आतां पळय आमच्या जनिनान गाडयेन बसून कितें केलें, ताका उतर दिलें. आतां आमी ह्या क्लासीक येयल्या, कितें तरी आमच्या जिवितान घडना. आमच्यान आमचें तोंड उक्तें करून देवाक महिमा वाखाणणी दिवंक जाता, आमची गोवायकी दिवंक जाता. त्या गोवायकी वरवीं कितलीं जाणां आमी शिकतलीं, कितें घडलें तें, कोणाक बरें जालें. जेन्ना आमी गोवायकी दिता, आमी येता फकत दिवपाक, आनी सगळो लोक येता दिवपाक. आतां आमकां सगल्यांक कितें तरी मेळटा, ना तर आमी फकत रावता, कोण दितलो आनी हांव तें घेतलो. पूण आमी खरे क्रिस्तांव जाल्यार, खरे आमी भावार्थी जाल्यार, आमी येवंक जाय एका बरोबर कितें दिवपाक. कितें घडलां आमच्या जिवितांत, आमची गोवायकी, सगळींच गोवायकी दीत जाल्यार, सगळें देवाचें बरेंपण सांगीत जाल्यार आतां फायदो कोणाक जातलो? सगल्यांक जातलो. सगल्यांक जातलो. देखून आमी गोवायकी दिवपाक आमी अरे बुधवार येता, कितें सांगू सायबा, पळयता म्हाका सांग, कितें म्हज्या जिवितांत कितें केलां, हांव सांगू? सांग, तुजी व्हडवीक सांग, म्हजें व्हडपण सांग, म्हाका महिमा वाखाणणी दी. आमी येत जाल्यार आतां आयज कांय ना, आयज कांय ऑफिस ना, आतां च्या पियाले आमी, घरकारू भायर गेला, बायलोय भायर गेल्या. आतां आमी कित्याक आतां बरें आहा, आनी कोण शिकयता, या बसया आमी कितें करता, टीव्ही घालया, व्हॉट्सॅपाचेर बसया आनी आयकया मातशें कितें चलता तें. पूण खरेपणी आमी हांगा हाजीर आसा जाल्यार आमी आमची गोवायकी दिवया, कितें तरी आमी कितें तरी ऑफरींग घेवन यो. देव म्हणटा, जेन्ना तूं म्हजे कडेन येता, कितें तरी घेवन ये, कितें तरी घेवन ये, तुजी गोवायकी घेवन ये. आमी सदांच चिंता की आमी इगोचे वेगळेच आमचो पर्स घेवन, आमी पयशे घेवन, दुडू घेवन वचोंक जाय. आमी दुडू घातले, आमी म्हणटा खूब केलें. देवाक आमच्या दुडवांची गरज ना. देव व्हरतो, ताका जाय आमचो भावार्थ, ताका जाय भावार्था वरवीं ताणें आमच्या जिवितांत कितें केलां तेंच जाय ताका सांगपाक. पूण आख्ख्या संवसाराक सांगपाक कितें ताणें आमच्या जिवितांत केलां. की ना? होय ब्रदर, थँक्यू जीसस. येस ब्रदर. जेजू कारगा. जेजू कारगा. 2-3 दीस जाले, एक आमची भयण हा UK, हांव नको हांगा क्लासीन येयल्या जाल्यार, आनी तिका इन्विटेशन धाडलेलें, ओलिविया म्हणून. ओलिविया क्लासीन हा? ओलिविया ती आतां बटर चिकन खाता, कितें तरी खाता, तिच्या पोटान खूब हें दुखता, तिका भिरांत येयल्या. कोणें तरी UK सांगलें, कित्याक हांव UK गेलो तेन्ना एक फॅमिलीचें आजारी जिवीत सगळें एकठांय जालें, आनी तिणें तें सांगलें ह्या ब्रदराक कॉल कर. 2 दीस जाले कॉल केला. काल तिका उतराची सजमणी दिली, भिरांत पयस जाली. रातीक तिका कितें घडलें, रातीक तिणें कितें बटर चिकन केलें, मातशें तीख खालें, आख्खी रातभर तिका न्हीद ना, आख्खी रातभर न्हीद ना, घरकार पासून न्हिदोंक ना. आनी आतां रातीक सुमार 2 घरकार म्हाका फोन करता, कित्याक ती म्हजे कडेन उलयता. म्हणटा पूण हांव न्हिदलों त्या वेळार. सकाळीं म्हाका फोन मेसेज मेळटा, हांव तिचे कडेन उलयतां. ती म्हणटा म्हाका कांय तीख खावंक जायना, इतलीं वर्सां तीख खावंक जायना, कितें खायत जाल्यार म्हज्या पोटान माल जाता. तिका उतराची सजमणी दिली. देवान जें रोचलां तें सगळें बरें रोचलां. आनी जेन्ना ताणें संवसार रोचलेलो, ह्या 5 दिसांनी जें ताणें रोचलेलें, कितें घडोवन हाडलेलें, तो म्हणलो एक दिसा म्हणून हें बरें,
हे बरें जेन्ना मनशाक रोचलो तो म्हणून कितें म्हणूंक एकदम बरें म्हणूंक लागलो हांवें म्हणलें देवान तुका एकदम बरी रोचल्या आनी जे घोडला ताणें बटर चिकन आनी बाकऱ्यो आनी दूद आनी कितें रोचलां तें एकदम बरें रोचलें तूं आतां ताजेर भावार दोताय वय म्हणूंक लागलो सकाळीं दिली ताका सजमणी हांवें बरोबर मागणें केलें तिणें आतां जेवण खालें आतां म्हणटा ती खाता हें खाता तें खाता कांयच जायना आतां एकदम बरी म्हणटच भाव भयणीनो उतराची सजमणी मेळटकच आतां आमकां सुटका मेळटा ना तर आमी चिंता अरे हें खावंक जाय गाय हे नट्स खावंक जाय ही सान्नां खावंक जाय जाल्यार सान्नां वडे खावंक जायनाय जाल्यार गोंया पावतकच पील घेवन आमी सान्नां वडे खाता पूण देवाचें उतर खान आमी खरेंच आमी भावार्थान तें खाता गाय देखून जाय आमकां भावार्थ पोत्तून देवाचें उतर आयकप फकत एक दीस न्ही हें आमी जें आयकता आमी पोत्तून आयकोंक जाय आमी आमचो भावार्थ वाडोवंक जाय जेन्ना आमचो भावार्थ वाडटा तेन्नाच की आमच्या जिवितांत सगळें बरें घडटा गॅलेक्सी A12 कोण गॅलेक्सी A12 गॅलेक्सी A12 या क्लास ओलिविया praise the Lord, ओलिविया तू पावली तुझीच खबर करतलो तुझीच गोंयची करतलो सांग सगळ्यांक कितें घडलें तें तुझी खबर सांग सगळ्यांक हांव तुझीच खबर सांगतालो ओके हुंयसर स्टार्ट करचे ब्रदर तेजेस फोन मारलो तो म्हाका एक सरिता कॉमेंट्स करूंक जाय तुका लोटले कॉमेंट्स करूंक जाय मागीर पेडणे पासूंक जाय हें करतो Oh my God. हांव न्हू जायते एश कोन्न कन्फेस कोत्तालें देवाचें उतर बट ते कन्फेस कोन्न पासून म्हाका एश कोन्न जातालें की ना तूं हेशें तूं तेशें एश कोन्न जायते म्हाका म्हणजे एश कोन्न पास्ट दाखयता आनी कित्याक म्हाका सारकें जिवा सारकें एश कोन्न जातालें की more than my promises I see more things are hitting me on my like I don't know how to explain it सारकी म्हाका इतली स्वता येताली सारकी एश कोन्न कोण मुको उलयतल्या भाशेन जातालें आनी कितें जातालें आनी हांव बरें ना पडटालें सोमतें म्हाका कितें दुयेंस जाली दिसताली हें जालां तें जालां नांव काणा इतू भिरांत येताली ते आनी हिंगा हांव दोतोराय गेल्या पासून थिंगा रिपोर्ट म्हाका करपा UK रावता सो म्हाका ती एश कोन्न रिपोर्ट करपा हें दिनासलोली ती टॅक्स्ट फाट वताली तुगे टेस्ट आनी हुंयचे दिसा तुला ब्लड टेस्ट कितें कोण आहलोलें म्हाका उलोवपा पासून जायनासलें म्हाका कितें जालें तें मुगे गो वय आनी हांव आनी कन्फेस कोत तितू आनी म्हाका सारकी एश कोन्न भिरांत येताली जितली हांव कन्फेस कोता स्क्रिप्चर तितले म्हाका भिरांतूय येताली इतलो मोमेंट म्हाका सारकें कन्फेस कोता मागीर पोतून भिरांत येताली हांव म्हणटालें म्हाका भिरांत कितें येता ती म्हाका कोण नासलोली सो मुगे घोव बी बेजार जालो तूं आतां बरें आहलो म्हणटा सकाळीं बरें आहलोलें सांजचें म्हळ्यार तूं कितें जाता तुका हांव आज बरें आहा म्हणटालें मागीर इतू जातालें सारकें मुगे नॅक बी बंद अशें मुको उलोवपा जायना ते सावंड बी जायत आहलोलो आयको केसलो सावंड येयलो जाल्यार हांव तेंका सांगतालें ओगी राय यू नो आज मुगेलें इंटरनेट येयला आज वायफाय येयला इतू दीस आतां 1 month जावपा येयलो वायफाय आसना आमकां आनी घरा आवाज करूंक जायना जालो केसलो आवाज करूंक जायना उलयताय ते बस तेंका सांगता उलय नाका मातशें ओगराय मुगे तकली दुखता आनी कितें एश कोन्न सांगता वायफाय येयला म्हणून आतां सगळ्यांचो आवाज इतलो पावरफुल ना जितलो तुजो पावरफुल आहा जो आतां इंटरनेट इतलो परफेक्ट जाला आतां तुजोच आवाज सामको क्लियर येता आतां आमकां सांग या 3-4 दिसांनी तुज्या जिवितांत कितें घडलें तें सगळ्यांक सांग आतां देवाक महिमा दिवली हय मागीर काल एक बायलेन म्हाका हांवें म्हळें म्हाका जायना म्हळें आतां कितें जाता तें म्हाका कोणना म्हळें म्हाका म्हळें मातशें तो ब्रदरागे नंबर दी तेणी सांगलो म्हाका आपल्या डिलिव्हरन्स केल्लें ते ब्रदरान आनी आपण टच आहा म्हूण ते कडेन एश कोन्न उलोवपा आनी आपलें जाय तेश कोन्न डिलिव्हरन्स जाल म्हूण सो हांवें म्हळें प्लीज म्हाका दी म्हळें मागीर तेणें म्हाका तुगे नंबर दिलो आनी तुका कॉल करपा स्टार्ट केलें चोय तेतूस हांव सारकें कितें सांगता ते पासून म्हाका खबर ना तूं कितें सांगलो तें म्हाका इतू हें जातालें सारकें हुंयच सांग अशें तें कोण आसलोलें म्हाका कितें जाता तें पयलीं सद्या म्हाका कोण आसलोलें आनी म्हाका दिसतालें
एक्सप्लेनूय करूं कोण आसलोले कित जात ते म्हाका खबर ना मुगे गो पासून विचारता तू कित जात ते सांग अरे म्हाका कोण ना म्हाका कित जात ते म्हणटाले एशको कितको काय म्हणटा तो तू कोण ना तू कित जात ते म्हाका खरें कोण ना मागीर चल दोतोराक घेया मागीर तेणें म्हाका एक प्रायवेट नंबर ब्लड टेस्ट करपा व्हरपाक बूक केलो आदले ते नाईट टायमार सुद्दां ब्रदराक कॉल केला सो मॉर्निंग हांव तेका उलोवपा लागलें ब्रदर आनी ते दुसरो आमी मॉर्निंग हिंगा वचपा आसलोलीं ब्लड टेस्टा वचपा आसलोलीं प्रायवेट ते मागीर ब्रदर विन्संटाक उलयलें म्हणटरी तेणें सांगलें पेकोणी तुका जाल्यार तूं सोत मान आनी अशें म्हाका मातशें भावार्थ येयलो आनी हांवें म्हणलें आतां वचनी आमी देवाचे विस्वास दवरया आनी एक सांगता म्हाका न्हू इतलो विस्वास आहा बट म्हूज सायडीन आहाय तेंक ना सो जेन्ना तेंक ना तेदो म्हाका मागीर आनी हें जाता कळ्ळें म्हणटच तुवें आतां खिचें उतर घेतलें खिचें उतर तुवें केलें एक वरान कितें केलें तुवें पयलीं तें फर्स्ट डे म्हाका तुवें हें दिल्लें जेजू हांव तुगे मांस खाता हांव तुगे रगत पियेता तूं म्हजे भितर जियेता हांव तुजे भितर जियेता तें कन्फेस केलें म्हाका बरें दिसोलें सारकें पूण पोतून ते पोतून कितें जालें म्हूण जावं काल म्हाका पोतून एशें कोन्न हें जालें कित्याक हांवें तें तुका सांगोना की म्हाका स्पायस फूड खायलें हें जाता म्हूण तें म्हाका उगडास ना तुका सांगपा स्पायसी खायल्यार म्हाका चोड जातालें सारकें सो हांवें तें काल एक बटर चिकन आहलो तें हांवें देशी एशें कोन्न तिकें खायलोलें हांव वयस म्हाका रातीको म्हळ्यार कितें जाता तें म्हाका कळना आनी म्हणजेच म्हाका तुमकां आतां गोंया आमचें बटर चिकन एकदम बरें तिखट म्हाका दिसता मिरसांग्यो आतां सवाय जाल्या यूके Praise the Lord. आतां मागीर मिरसांगो हांगा गोंय आमच्यो मिरसांगो आतां खूब म्हारग जाल्या कित्याक सगल्यो मिरसांगो यूके घेवन लोक येता लोक Praise the Lord. जेजू गार्गा बरें सांग 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 फुडें सांग मागीर मागीर म्हाका काल बटर चिकन आयलें न्हू रातीको म्हळ्यार सारको हांव कांय जायना मुकोडे गोवन बाय तूं कितें जाता हांव म्हळें म्हाका खबर ना कितें जाता तें तूं म्हण हिंगा बोस म्हजे बरी आनी आमी दोगांय म्हळें प्रेयर करया तो टेन्शन काडटी चोवन म्हाका आनी हें जाता म्हाका कितें जाय आतां हे टायमार भावार्थी मनीस कित्याक हांव देवाची विस्वास आहा म्हाका बट तेगे तोंड चोयलें म्हणटरी मुगे भावार्थ आनी हें जातालो तेजें तोंड चोयलें की ना तो म्हणटालो तुका कितें जाता म्हाका कांय जायना रे गोरा रे हो देवागे उतरवलोय रे तेका म्हणटालें मागीर काल आख्खे रात भर तो न्हिदोना हांवें ब्रदरा फोन मारलो तेदो फोन काडूं ना ब्रदरान रातीचो मागीर मेसेज घालून दवरलो हांवें सकाळ मागीर फोन मारलें मागीर ब्रदर म्हणपा लागलो तूं तिके खा आयज आनी हांव म्हळें तीख खायल्यार मुगे चोड जाता ना तूं खा म्हणपा लागलो तीख हांवें काड आनी मागीर एक ओलिविया तुका खावचे पयलीं तुका कितें सजमणी दिली ती पयलीं सांग न्ही बिश्टें तुका सांगलें ती खा म्हणून तें हांवें सांगूं ना पयलीं सजमणी दिली म्हाका सांग कितें सजमणी दिली ती सांग पयलीं सजमणी तुवें म्हाका इज द लॉर्ड देवान सगलें खावपाक रोचिलां आमकां सगलें ती कसलें जेवण आमकां देवान रोचिलां आनी तेजे फाटल्यान आमकां मनशा रोचिला ओके स्पेशल मनीस रोचिला देवान करेक्ट ब्रदर हय तें सजमण दिल तुवें म्हाका कितें खावपा जात म्हूण आनी स्पेशल देवा रोचील म्हूण देवान आमकां रोचील म्हूण मनशा रोचील म्हूण स्पेशल ओके सो हांवें तें बिलीव केलें हांव आहा स्ट्रॉंग स्टील आय टेल यू ब्रदर आय एम स्ट्रॉंग इन गॉड फेथ बट आय टोल्ड यू अराउंड सराटी सो मागीर हांवें तें कन्फेस केलें थँक यू जीजस आय एम हील्ड बाय युअर वुंड्स ते कन्फेस करीत आनी ती भाज खायली चेड्या बारा बसोत एशो इतू भिरांत येता म्हाका कितें हाच म्हळ्यार घारा इतू वस्तू आहलोली कितें खावपा तें म्हाका कोण आहलोलें इतू भिरांत येता म्हाका कितें खायल्यार कितें जाता तें म्हाका कोण आहलोलें भिरांत येताली कितें एक वस्त खावपा सो हांवें म्हळें चल आज हांव बिंदास सारकी बिंदास खायली भाजी आनी तेज्या पयलीं मुगे घोव सकाळ म्हाका सांगता कशी खाल्ली तुवें बिंदास बिंदास शाबाश शाबाश आनी मुगे घोव कितें सांगता म्हाका आमचो तेज्या गोंयचो पयलीं लोक आतां नोयें उतर शिकला बिंदास भाजी खाल्या म्हणून तुवें सांग आनी बटर चिकनूय खाल्या म्हणून सांग स्पेशल बटर चिकन
आनी मागीर मुगे घोव कामाक गेलो न्हू तो सांगपा लागलो मुगे भयणी तांकां एक भयणी सांगलें तेणें ते तितून ना वर्डां ते सांगपा लागलो ते कितें सांगिल्लें म्हण जावं तेणें म्हाका फोन मारलो आनी म्हाका तेज्या पयलीं सकाळीं सांगलें तेणें तुका टिकेट काडा तूं वच आरे तूं फेथान उलयना कित्याक स्टील आय एम सेयींग फॉर टॉक इन फेथ हांव बरें आहा म्हूण तेका हांव सांगता तेगे दुसरें चिंतप मागीर तेणें थिंग गेलो आनी मस्ता भयणीक कॉल केला आम इन फेथ ना आनी हो म्हाका आनी कितलो एको दादा ब्रादरा सांगिला तेका मातशें उलय म्हूण तेणे भयणी सांगला आनी भयण सांगता तुका कितें जाता काय मी हे लोक रोजार कोनाय आनी तुका कितें जाता काय मी जेजू कारगा what happening for me म्हणटच पळय तूं आतां जेन्ना तुका हो त्रास जाले बटर चिकन खान कितें तीख खान गो तुका आतां गोंया धाडूंक सोदता आनीक सान्नां वडे खावपाक आनी तूं म्हणटाय नाका म्हाका सान्नां वडे म्हाका स्पेशल सगळें गोंया UK दिला म्हाका म्हणजे फॅमिली बरोबर रावपाक Correct, brother. सगळे लोक चिंता गोंया येवपाक पूण तुका नाका तुजी फॅमिली थंयसर आहा म्हणून तूं जाणय देवाच्या पुत्रा वरवीं तुका पिकोणी मेळल्या म्हणून वय की ना Praise the Lord. Really, you're telling truth. Yes. सारखे सांगत तुम ब्रदर सारखे जेजू कारगा जेजू कारगा आणि हांवें 2 दीस पयलीं तूं फोन मातशें पयलें आदल्या दिसा हांवें म्हळें जीसस यू गिव मी द योर एंजल्स आय वॉन्ट जेजू म्हाका तुगे हें धाड एंजल्स धाड आनी म्हाका देवान धाडले यू आर द वन ब्रदर जेजू कारगा म्हाका कितें नांव घालताय तूं मायकल राफाएल और गाब्रिएल whatever angel your angel for me yeah really जेजू कारगा जेजू कारगा सारखा जेजू महिमा yes म्हणटच भाव भयणीनो जेन्ना आमकां देवाच्या उतराची सोजमणी मेळटा मागणे करून आमकां पेकोडी मेळना मागणे करून आमकां देवस्पण करून उपास करून नवेना करून आमकां कांय फायदो जायना जेन्ना आमी उतराचेर भावार्थ दवरता त्या उतरा प्रमाणे आमी चलता आतां आमी भावार्थ दवरना म्हणून ते आमी उतर कोत्ता तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें आमच्या जिवितांत फावो जाता होय की ना होय ब्रदर प्रेज गॉड जेजू कारगा जेजू कारगा जेजू कारगा आणि पळय आयज तुजो वायफाय चलो नासलो इतले दीस आयज Yes. गौरवाकीच्या दिसा म्हाका दिसता तुवें म्हाका सांगलें एक वरा पयलीं आमी उलयताले हांव अजून इंटरनेट येवंक ना जालें तुजें आतां ही क्लास आतां सारकी टायमार तुजो वायफाय आयलो तुका गोवायकी yes praise the lord praise the lord प्रेज द लॉर्ड जेजू कारगा सारखा जेजू कारगा म्हणटच हे भयणीन आमच्या ओलिवियान तिका इतली भिरांत आसली ती खावपाक भिरांत आसली इतले तिचे जिवितांत त्रास हुस्के आसले पण जेन्ना तिका उतराची सोजमणी मेळली देवाचो मोग आपणायलो आता सगळी भिरांत पयस गेली भावार्थ येयलो भावार्था वरवीं आता ती एकदम स्पेशल बटर चिकन जे यूके स्पेशल करतात तेय स्पेशल जाले आता पयलीं स्पेशल नासले आता स्पेशल जाले ती स्पेशल जाली बटर चिकन स्पेशल जाले आणि भाजी सामकी बिंदास तिने खाली होय की ना yes brother yes बिंदास पळय कितें जाता it हे घडटा फकत भावार्थी बरोबर जेन्ना उतर आमी सजमता आणि देवाचो मोग आपणायता आता आमी जेजूच्या रानान एकदम बिंदास जाता जेजू कारगा जेजू कारगा जेजू कारगा जेजू कारगा देव बरें करूं ओलिविया देव बरें कर तुका तुजी काय गवाही देव बरें तुज्या करूं. बसर. जेजू कारगा जेजू कारगा आणि एक हांव टेस्टिमनी दिता म्हाका एक इको टेस्ट करपा लायलेलो आणि तो इको टेस्ट म्हजो सारको नॉर्मल येयलो तेका हांव बापा कारगा दिता जेजू कारगा कारगा तुका जेजू Thank you, Holy Spirit. you Jesus thank you Jesus. जमीना जेन्ना हांव तुका मेळ्ळो आयतारा Yes. दीस Yes, आयतारा दीस तुका हुस्को आल्लो yes. तुका फुडल्या दिसा म्हाका दिसता तुजो टेस्ट केन्ना केला सोमारा दीस म्हणून आली सोमारा दीस करता म्हणून वय की ना Yes. आणि त्या दिसा तुका हुस्के हाडले कित्याक तू म्हणटाय हो इको टेस्ट चलता तू खा हे हा म्हाका भिरांत खा आणि तुवें कित्याचेर विश्वास दवरलोय उतराचेर दवरलोय
जुवाचो 14वा विस्वोर वोड 1 तुमची काळजां उचांबोड जावं दिव नाकात देवाचेर विश्वास करा तसोच मुशेरूय दवरात कितें तुमची काळजां उचांबोड जावं दिव नाकात देवाचेर विश्वास करात तसोच मुशेरूय दवरात प्रेज गॉड पळया तो स्क्रिप्चर जुआ नॉट जाकॉब जुआ ब्रदर ओपन John. जायना 14वा John विस्वोर 14:1 ब्रदर ओपन जायना प्रेज गॉड पोत्तून जाकोबा कडेच येता ना ब्रदर ओपन जायना ओपन जायना बरें हांव घालता तर 1 मिनिट ओके ब्रदर 1 मिनिट हांव घालता ओके जेजू कारगां सुखार जेजू कारगां बरें जनिना मातशी वाचताय वाच व्हडलो करता तुका येस वाच जनिना तू हाय थंयसर तुमची काळजां उचांबोड जावं दिव नाकात राव देवाचेर विश्वास करा तसोच मुशेरूय दवरात ओके एली पत्तून शूज नव्हते यस ओके किया जनिना म्हाका रिपोर्ट घेवन येयला म्हाका दिसता जनिना तुका स्क्रिप्चर घाला हांवें तुका वाचपाक तुजो Yes. फेवरेट स्क्रिप्चर तुमची काळजां उचांबोड जावं दिव नाकात देवाचेर विश्वास करात तसो मुशेरूय दवरात जेजू कारगां Praise Jesus. जेजू कारगां तुमची काळजां उचांबोड उचांबोड. जावं दिवं नाकात आनी तुवें जेन्ना तुजे काळीज उचांबोड जावपाक दिवंक नाय तुवें तुजे काळीज उचांबोड जावपाक दिवंक नाय तुवें कित्याक दिवंक नाय कित्याक तुका उतराची सजमणी मेळ्ळी वय हांवें की जेजू तुज्या भितर जेजू तुज्या काळजान आसा जेजू तुज्या भितर आसा जाल्यार हो इको टेस्ट करपाक तुका भिरांत आहा ना रिपोर्ट कितें येवं रिपोर्ट तुका कितें त्रास करतलो ना केन्नाच ना Praise Jesus. जेजू कारगां Praise Jesus. जेजू कारगां आनी कोण हा Brother, जेजू कारगां दी yeah, sister. मुके नो गोयला आलो on 14th पावलो तो 14th of October. आनी मागीर आमी तशी सगळीं कामां कोण हिंगा भोंवन दोगांय बोन्ना जालीं आनी on 23rd संडे म्हाका जोर येतालो सामको आनी जोर केसो देंवना म्हाका हाडले मागीर ते केलो सो हांवें मागीर सिस्टर स्कॉलस्टिका फोन केलो सिस्टर म्हण म्हाका अशें जाता म्हाका मातशें हांव बरोबर प्रे करया म्हणून सांगिल्लें आनी म्हाका जोर सामको 104 बी तेश कोन्न जालो देंवना जोर मागीर सिस्टरीन म्हाका एक स्क्रिप्चर दिलो म्हाका ते मेन नंबर खबर ना बट आय नो दॅट स्क्रिप्चर meaning the fever is melting like a wax and it is going in the mountains melt like wax in the presence of the Lord. So my sister sang me your fever is melting like a wax and within 5 minutes मुगे जोर सामको ड्रॉप जालो 101 जालो मागीर 100 जालो आनी गेलो जोर मागीर दुसरे दिसा सो म्हाका जोरू ना या पासत हांव देवाक आर्गां आनी महिमा दिता जेजू कारगां या आनी एक ब्रदर मी टेस्टिमनी Psalm 97:5 पण म्हजे कडेन तो बायबल ना म्हजे कडेन न्यू टेस्टमेंट आसा स्तोत्रां 97:5
mountains melt like wax in the presence of the Lord. हय. आनी एक आमी केली वय सांग मुगे तो प्रॉपर्टी इश्यू आल्लो न्हू, सो ते सेल डीड जायनासलो म्हणजे कित ना कित आडकूड येताल्यो. फर्स्ट एक आडकूड येयली तो हे कोना म्हूण तेंचो सब रेजिस्टर आहा तो ते पयशे खावपा खबरू ते गव्हर्मेंटा येयल्यो, सो तो अप्रूव कोना म्हूण. सो मुगे मार्केट व्हॅल्यू जातालो 16 lakhs. सो तो म्हणटा तूं 20 lakhs घाल. हांवें म्हणे म्हाका मार्केट व्हॅल्यू म्हणजे रेट वाडलो आहा तो म्हाका नोटिफिकेशन दाखोय, गॅझेटाचेर आहा तें दाखोय न्हू, हांव घातां, नो इश्यू, बट मार्केट रेट वाडलो आहा ती म्हाका दाखोय. तो म्हणटा ना तूं 20 lakhs घाल आनी तूं प्रोसेस कर. मागीर सेकंड इश्यू येयलो, ते सॉफ्टवेअर कितें प्रॉब्लम जाले, सो पुना तेंक मेल घाल, तेंक एप्लिकेशन कर, सो तें सगळें केलें आनी जायना. हांवें मागीर सिस्टर सांगिल्लें, सिस्टर एस्कॉलिस्टिकाकूय सांगिल्लें, सो तेन म्हाका आयजिया 45:2 दिलो आनी जेरमिया 29:11. सो ते दोनूय स्क्रिप्चर हांव मुडीत रावलें आनी कन्सर्निंग वरी एंड फियर. आनी आदल्या दिसा मागीर म्हाका अपॉइंटमेंट आसलोलो सब रेजिस्टरान ऑन 8th काल, हय फाल्यां अपॉइंटमेंट आसलोलो. सो म्हाका 7th सिस्टरीन फोन केलो, तुगे सगळें जालें, आनी हांवें सांगलें वय सिस्टर हांव बिलीव कोत म्हूण सांगलें, म्हगे सगळें जालें म्हूण, आनी हांव जालें म्हूण सांगलें, म्हगे सगळें बरे भाशेन जातो म्हूण. आनी ते दोन आनी कन्सर्निंग वरी एंड फियर हांव मुडीत आसलोलें आनी प्रेज एंड वर्शीप केलें. आनी हांव गेलें, हांवें म्हळें म्हगे ऑलरेडी काम जालें आनी तेंकां 1 रुपया हारीक नासतना, 1 ब्रायब दिनासतना, नथींग अंडर द टेबल दिनासतना हांवें म्हगे काम कोन्न काल काडें. सो फॉर दॅट आय हॅव प्रेज गॉड. जेजू कारगा. म्हणटच अजलीन तुवें कितें कसलो स्क्रिप्चर यूज केलो तुवें? आयजिया 45:2 म्हणजे तो आमचे भाशे नव्या आनी जेरमिया 29:11. 29:11. जेजू कारगा. जेन्ना आमच्या जिवितान आमकां कसलीच आडखोड आसा प्रॉपर्टीची, Isaiah 45:2 will go and smash the bars of bronze and open up the ways for us. Right ki na? Yeah. Jesu karma. आणि जेरमाया 29:11 कितें म्हणटा? म्हजी येवजण तुमचे पासत बरी आहा, होय की ना? हाडपाची is good plans for your prosperity, not for your disaster. तुमच्या बऱ्यापणाक हांवें येवजण केल्या, तुमकां कितें वायट जावपाक न्हय. आनी जेन्ना तुवें त्या उतराचेर तुवें चोत्र आयली की देवाची येवजण तुज्या पासत बरी आहा, तूं चुकोन कितें करचें न्हय म्हणून, तेन्नाच कितें दिनासतना तुका आतां तुज्या जिवितान तें घडोवन येयलें. जेजू कारगा. ब्युटिफुल. जेजू कारगा. देव बरें करूं आजलीन तुजी एकदम बरी गवायकी. प्रेज गॉड. आमी जेन्ना ह्या संवसारान आसा, गव्हर्मेंटांनी ह्या प्रॉपर्टी मॅटरान खूब लोक म्हणटालो हें कर, तो हें कर, मातशें 16चे 20 कर, ते मागीर चेक बरयतात, ते मागीर कितें चेक रिवर्स करतात, ते पयशे खातात. पूण जेन्ना आमी देवाचेर आमची चोत्राय धरता, आमी वायट करपाक केन्नाच चिंतना, शॉर्टकट काडिना, वय वेळ लागतलो, पूण सदांच आमी एक जैतिवंत जिता, आमचें मन साफ रावता, आमचो संबंध देवाशी गोड जाता, कित्याक आमी भावार्थान चलता. आमेन. आमेन. जेजू कारगा. आनी कोण आहा? आनी कोणा एकदम आयज बऱ्यो गवायकी आमी आयकता. जेजू कारगा. अलिशा, तुका एक दिवंक जाय? जेजू कारगा. आनी कोण आहा गवायकी दिवपाक? Fatima, I think we'll start recap. ब्रदर रिकॅप ना, ते सिस्टर जसिंता जॉइन जाल ना. जांग ना, जॉइन जांग ना. ना ब्रदर. कोणाच्यान रिकॅप करूंक जाता तूं? कोणान ओके सामको डिटेल करपाची गरज ना, 2-3 मिनिटांनी कोणाक करूंक जाता. एक्चुअली
आमी सगळीं जी आल्ली ह्या क्लासीन तांणी रिकॅप करूंक जाता आयकला जाल्यार परतून सोजमणी मेळल्या जाल्यार नोट्स केल्या जाल्यार कोणाक करूंक जाता पवित्र आत्म्याच्या आदारान जो कोण उतर आयकता बुधवारा दीस आनी मागीर परतून तो नोट्स बरयता ताचे कडेन नोट्स आहा जाल्यार कोणान तरी ह्या 2-3 मिनटांनी कितें समरायज करूंक जाता कालच्या बुधवारा दीस आमी कितें शिकताले हांव सासणीक जिविता हो शिकताली ब्रदर. ती सोजमणी दिलोली देवा ओळखून घेवपा आणि जेजू ओळखून घेवपा ही हे सासणीक जिवीत म्हूण. प्रेज गॉड. ओके सासणीक जिवीत वय बरें हा पूण तारीख किजी तारीख आसली ती 2 तारीख आसली नोव्हेंबराची होय. आणि त्या दिसा आमी कितें मानता त्या दिसा आल्मा दीस. आल्माची शिकवण दिलोली तुवें आमकां. हा आल्माची शिकवण दिल्ली कितली जाणां ह्या वेळार ती शिकवण घेवन आतां तुमच्या मनाची सुण्णी जाल्या खरेंच तुमकां सुटका मेळल्या होय मेळ्ळें ब्रदर. प्रेज गॉड. हे क्लासीन ह्या वेळार कोण तरी मातसो जबाब दिता कोणाक उलोवंक नाका जाल्यार एटलीस्ट जबाब दिवंक जाता कितल्यांक ती सुटका मेळ्ळी तुमकां उतराची सजमणी मेळ्ळी म्हाका मेळ्ळी ब्रदर. प्रेज गॉड. फकत बाय फातिमा तुकाच मेळ्ळी आनी कोणाकूच मेळोंक ना म्हाका ब्रदर 10 वर्स पूण जाली हांव ते सोंपमालीच ना ते सोल्स डेयाचे आनी हांव केन्ना जेन्ना म्हाका कोडोन येयलें देवाची उतराची ओळख तेन्नाच्यान हांवें तें सोडून दिलें केन्ना हांव तें मानिना. देवाचें उतर आमकां कितें सांगता की आमी एकामेका पासत मागणें करूंक जाय वय की ना होय ब्रदर. आनी मागणें कोणाक करूंक जाय जिवी हात तांकां वय सान पावलो बरयता जाकोबाचो 5वा 20वो बोर्ड 16 म्हणटा आमी एकामेका पासत सांता पासत आमी मागणें करूंक जाय आमी सांत वय पूण तुमी आरशान पडत जाल्यार तुमी सांताक वय दिसता कितें ना म्हणटच आमी सांत खिजर आहात आत्म्यान. आमी जिवीत सांत आसा वय कित्याक जो जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमीत देव मानून घेता आता आमचो आत्मो कोणा भाशेन जाता जेजू सारको जाता होय. जेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाता देव आमकां कितें दिता आपलो आत्मो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्मो जावन आसा आमचे सिम कार्ड देवाचे सिम कार्ड आनी देवाचे सिम कार्ड आमकां देवा बरोबर आमच्या सोरीच्या बापा बरोबर कॉन्टॅक्ट करूंक दिता आमकां पवित्र आत्मो म्हणटच आता आमचो आत्मो जेजू सारको जाला आता जो पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा ते जावन आसा देवाचे सिम कार्ड त्या सिम कार्डा वरवीं आमच्या स्वर्गीच्या बापा कडेन उलोवंक जाता आनी स्वर्गीच्या बापा कडेन आमच्या कडेन उलोवंक जाता आनी जी येवजण आसा ताची आमचे पासत ताणें आमकां कितें थारायलां ज्या कारणा लागून आमकां ह्या संवसारांत धाडल्या ते कारण आमच्यान आतां घडून हाडूंक जाता तर आमी कितें करतले आयज आयलो आयज गेलो सुमान येयलो सुमान गेलो म्हयने आयले म्हयनो गेलो वर्सां येयली वर्सां गेली आतां आमी आजून पासून नको आमी आतां आमची येवजण कितें ती आमी आजून पासून नको कित्याक आजून आमी चिंता कित्याक आमकां ह्या संवसारांत देवान धाडल्यान ती पूण ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सर्वंडार मानलो त्या दिसा आमचें तारण जालें तारण जालें म्हणून आतां आमकां देव आपलो पवित्र आत्मो दिता बातीस दिता पवित्र आत्म्याचो म्हणटच संवसाराचो लोक आमकां जे आमच्या भितर घोळना तें तांकां कळोन येवंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय देवान आमचो आत्मो भितरल्यान आपल्या पुता भाशेन केला आनी आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला तर ह्या संवसाराच्या लोकांक जे आमच्या भितर घोळना ते कळोन येवपाक आमी खरे क्रिस्तांव म्हणून आमी भावार्थी म्हणून आमी क्रिस्ताचे शीस म्हणून तांकां कशें कळोन येतलें आमच्या कोडण्यांतल्यान
आमच्या कोन्यावरवी, आमच्या उतरावरवी, आमच्या स्वभावावरवी. भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमचे तारण जाले, आमचे तारण आमच्या मनाचे जावना, आमचे कुडीचे जावना, आमचे तारण जाले आमच्या आत्म्याचे. म्हणटच आमचो आत्मो जेजू सारको जालो. एक पहिली चीट जिवाची 4:17 पळोवया कितें घडटा तें. पहिली चीट जिवाची 4:17 पळोवया कितें म्हणटा तें. कितें जिवान कितें बरयता. जोटेच्या दिसाक पूर्ण विश्वासान आम्ही रावचे खातीर आमचे सवे मोग संपादनेक पावत आसा. कारण ह्या संवसारांत आम्ही जेजू सारकी जायत आसा. जेजू कारगा कितें म्हणटा तो. कारण ह्या संवसारांत आमी जेजू सारकी जाल्या. आमचे भाशेन सारखे बरोवंक ना ते, सारखे ट्रान्सलेट करूंक ना. म्हणटा जेजू सारकी जायत आसा, म्हणजे आमी जायत आसा. पूण खरें म्हणल्यार आमी जेजू सारकी जाल्या. We are as Jesus is in this world, so are we. आमी जेजू सारकी खी जाल्या. आमच्या आत्म्यान आमचो आत्मो आणि जेजूचो आत्मो एक जाता. पूण भाव भयणीनो, जेजूचो आत्मो आणि म्हजो आत्मो, तुजो आत्मो एक जाला जाल्यार जेन्ना आमी जेजूचे भावार दवरला, ताणें कुर्सार कितें केलां तें, पूण संवसाराच्या लोकांक अजून कळोंक ना जाल्यार हाचें कारण कित्याक आमी देवाच्या उतरान रिगून ना. आमी आमच्या मनाची नडसणणी करिना. अजून पासून जो पवित्र आत्मा आमकां सांगता ते आमी आयकना. आमी आमचेच करता. आमी आमचे जे कुडीन आमकां कितें दिसता ते तुमकां सांगला 5 सेन्सेस. म्हाका जे पळयता, जे आयकता, जे म्हाका वास येता, म्हाका दिसता, म्हाका सगळे हे म्हज्या जिवितांत जे म्हजे कूड सांगता तेच हांव करता. पूण जे देवाचें उतर म्हाका सांगता तें हांव करिना. जेन्ना देवाचें उतर जे म्हाका सांगता तें हांव करिना, आतां संवसाराच्या लोकांक कितें दिसता, एका लाडू भाशेन, या पांडू भाशेन, लाडू भाशेन आनी हाचे भाशेन जो लोक अजून अनबॉर्ती आहा ताचे भाशेन हांव जाता. जेन्ना म्हजे कडेन खरेपणी जेजू आहा, हांव खरें भावार्थी, म्हजें तारण जालां, एक दीस हांव ह्या संवसारांतलो वयतकूच हांव स्वर्गार पावतलों, तेन्ना म्हजे कडेन पवित्र आत्मा म्हाका म्हज्या मनान तें हाडटा. तो म्हाका शिकयता आनी आतां हांव तें देवाचें उतर पाळटा. हांव फकत आयकना. आयज ओलिव्यान आमकां आपली गोवायकी दिली. ती आतां इतली भिरांती नासली, पूण उतराची सजमणी मेळ्ळ्या उपरांत तेणें म्हणलें, बरें आहा, हांव बरी जातली. म्हणलां ना. तिणें कितें केलें, तिणें आतां बिंदास भाजी खाल्ली, बिंदास बटर चिकन खाल्लें. जे तिका तिखसाण आसली, जे त्रास करतालें तेच खाल्लें. आतां कितें जालें ओलिव्या, आतां कितें जालें तुका? आतां कितें जालें? कसली त्रास आहा तुका आतां? ना, कांय ना ब्रदर. भिरांतूय गेली. कित्याक तुवें तुजो विश्वास देवाच्या उतराचेर दवरलो. तूं उतराचेर विश्वास दवरूंक ना जाल्यार तूं आतां अजून पासून तिजोरूच आसतली. हे म्हाका भिरांत आहा, आतां हांव नको कितें खावपाचें तें. जें कारण आसलें बिंदास केलें. कित्याक तुवें म्हणलें देवान सगळें बरें रचलां, म्हाका स्पेशल रचल्या, सगळें बरें रचलां, म्हाका कित्याक भिरांत आहा. म्हणटोच जेन्ना हांव जेजू सारको जालो म्हज्या आत्म्यान, म्हज्या मनांत आनी म्हजे कुडीन म्हाका जेजू सारको जावंक जाय जाल्यार म्हाका जाय गरज पवित्र आत्म्याची. आनी पवित्र आत्मो म्हाका आदार करता म्हज्या मनाची नडसणणी करपाक. आनी जेन्ना हांव म्हज्या मनाची नडसणणी करता तेन्ना म्हजें चिंतप कशें जाता, देवाच्या उतरा प्रमाणे जाता. जेन्ना म्हजें चिंतप देवाच्या उतरा प्रमाणे जाता, म्हजी उतरां कोणी कसलीं येतात, जे म्हाका दिसता तें, जे देवाचें उतर म्हणटा तें देवाचें उतर म्हणटा तें. आनी जेन्ना हांव देवाचें उतर तोंड उक्तें करून भावार्थान उलयता, आतां कोण म्हज्या आदाराक येता? म्हज्या आदाराक येता पवित्र आत्मा येता.
ओलिव्याच्या आदाराक कोण येयलो ती कितें म्हणूंक लागली कोण येयलो तिच्या आदाराक आंज बोडवे येयले म्हाका आयज आंज बोडवो केलो पूण हांव आंज बोडवो न्ही जेन्ना तिने देवाचें उतर केलें आनी देवाचें उतर पाळलें त्याने उतर तोंड उक्तें करून तें उतर उलयली कोण येयले तिचोर आंज बोडवे आले देवान आंज बोडवे धाडले भयणीनो तुमकां दाखयता कशें चलता तें आमी चिंतता आमकां कशी केक करूंक जाय कशें बरो बिर्याणी करूंक जाय कशें आमच्या सोरपोतेल करूंक जाय आमी नको जाल्यार कशे भाशेन आमच्या देवाचें उतर जैते म्हण जिवीत आमच्यान जिवंक जाता हिब्रूज पयलीची हिब्रूची वड 14 हिब्रूज 1:14 हिब्रूज 1:14 पळोवया कशे भाशेन हे आंज बोडवे आमच्या पासत काम करतात वाचूया देवदूत कोण तर ते सगळे आत्मे ते देवाची चाकरी करतात आणि तारण घेवची आसात तांकां आदार दिवंक देव तांकां पाठयता जेजू कारगा म्हणटोच ज्या दिसा आमचें तारण जालां केन्ना आमचें तारण जालां ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सर्वंडार मानला ताच्या आमोणीक रोगता वरवीं आमी नितोड जाल्या आतां आमी आमचें तारण जालां इंग्लिशींत ताका म्हणटात वी हॅव बीन बॉर्न अगेन वी आर अ न्यू क्रिएशन म्हणटोच आमचो आत्मो जेजू सारको जाला पयलींची जोहानची 4:17 आमी पळयलां आतां जेन्ना आमचो आत्मो जेजू सारको जाला आतां आमकां बातिस्म येता पवित्र आत्म्याचो आतां पवित्र आत्मो येता आनी आमचे भितर येता आनी आमची कूड जाता पवित्र आत्म्याचें मंदीर आमची कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हणटच पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा जाल्यार ताचें काम कितें पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा आमकां उतर सोंपें करपाक ताची सजमणी दिवपाक आमच्या मनान हाडपाक आनी जेन्ना तो आमच्या मनान हाडटा आमी तें उतर आमच्या मनान दवरता आतां आमच्या तोंडांतल्यान कितें सुट्टा देवाचें उतर सुट्टा आमी वाकाणणी दिनमास तें उतर सुट्टा आमच्या तोंडांतलें जेन्ना आमच्या तोंडांतल्यान तें उतर सुट्टा आमी तें उतर उलयता आमचें तोंड उक्तें करून उलयता तेन्ना कोण आमचे पासत आदाराक येता आंज बोडवे येतात स्तोत्रां 103 वड 20 स्तोत्रां 103 म्हाका दिसता कोणा कडेन पोन्न्या कोरांचो बायबल हा ओ नव्या कोरांचो बायबल पूण आमच्या पोन्न्या कोरांचो कशे भाशेन ते आंज बोडवे येतात ते आमी शिकोया आयज स्तोत्रां 103 वड 20 बरें हो स्क्रिप्चर दवर आनी फकत वाच कोणा कडेन स्क्रिप्चर हा जाल्यार मातशी वाचात प्लीज मातशी कोण बायबल घेवन क्लासीक येतात म्हाका दिसता तुमचे कडेन बायबल आसतलो तुमी मातशें सोदी नाकात केन्ना आमी बायबल शिकपाक येता आमचे कडेन नोटबूक आसूंक जाय आमचो बायबल आसूंक जाय आनी आमी बरोवंक जाय नातर आमी बिश्टी हांगा पासय घेतली ना कांय शिकची ना आमचे कडेन बायबल आसा जाल्यार मातशी कोण तरी बेगी मातसो बायबल उक्तो करा स्तोत्रां 103 वर्स 20 स्तोत्रां 103 वड 20 देवाचो हुकूम पाळटल्या ताचे उतर आयकतल्या बोलवंत आनी पोदवेदार दुतानो सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात अशें पोतून वाचताय म्हाका दिसता खूब आवाज येता फाटल्यान जेजू कारगा मातसो पोतून घालताय फातिमा देवाचो हुकूम पाळटल्या ताचे उतर आयकतल्या बोलवंत आनी पोदवेदार दुतानो सगळे तुमी सर्वेस्पराची वाखाणणी करात म्हणटच आंज बोडवे कितें करतात ते देवाचें जेन्ना देव उलयता तें उतर आयकतात आनी जें देव सांगता आपल्या उतरा वरवीं त्यो कोन्यो ते कोत्तात वय की ना जेन्ना आंज बोडवे देवाचें उतर आयकतात
ते आता ते उतर पाळपाक आमच्या आदाराक येतात वय की ना म्हणटोच जेन्ना हांव देवाचें उतर घेता आनी म्हज्या तोंडार घालता पयलो म्हजें तारण जालां म्हणून आतां जेजू म्हजे भितर आहा आतां तें उतर आयकता आनी म्हज्या तोंडार घालता आनी हांव तें उतर उलयता आतां कोणाचें उतर उलयता म्हजें उतर देवाचें उतर देवाचें उतर जेन्ना हांव देवाचें उतर उलयता तेन्ना कोण येता म्हज्या आदाराक आंज बडवे येतात आतां पोत्तून आतां ही सोलमणी घेवन पोत्तून आमी हिब्रूज चॅप्टर 1 वर्स 14 वाचुया हिब्रूज चॅप्टर 1 वर्स 14 वाचुया आतां वाचुया देवदूत कोण तोर ते सगळे आत्मे ते देवाची चाकरी करतात आणि तारण घेवची आसात तांकां आदार दिवंक देव तांकां पाठयता म्हणटोच आमचे तारण जालां आनी तारण घेवची आसात तांकां म्हणजे जेन्ना आमचें तारण जालां आनी आतां आमी तोंड उक्तें करून देवाचें उतर उलयता तेन्ना कोण आमच्या आदाराक देव पाठयता दुतांक पाठयता भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन देवाक कितें आमच्या जिवितांत बरें करूंक जाय जाल्यार तो करतलो तो स्वर्गांतल्यान आमचे कडेन येतलो येवचो ना जेन्ना आमी मागणी करता देव आमच्या जिवितांत कितें बरें करतलो करचो ना कित्याक करचो ना हांव विचारता तुमकां तुमी मागणी करशात तुमी देवाचें उतर उलयशात तुमी सगळे देवाच्या उतरा प्रमाणे सगळे जे आहा ते भावार्थान तुमी उलयशात देव ते करचे ना कित्याक करचो ना ऑलरेडी केला ओलिविया तू फर्स्ट टाइम क्लासीक घेवन अजूनही चिंतात कसलो जबाब दिवपाक तो कित्याक ताणें ऑलरेडी केला बाबा हांव विचारता तुमकां तुमी घरा आतां रातीक हांव नको क्लासीन कितलीं जाणां तुमचो आतां रातचो जेवणाचो वेळ जाला प्रेयर्स करपाचो जेवणाचो तुमी आमी बायबल क्लासीक आहात थोडे लोक आमी म्यूट करून भितर आहात कोण उलयना कित्याक तुमचो जेवणाचो वेळ जाल्यार भुरग्यांक जेवण दिवंक जाय हें करून तें बरें आहा सारकें बरें आहा पूण तुमचें जेवण तयार जालां जाल्यार तुमकां जाय तें कांदे कातरपाक आनी बटाटे कातरपाक आनी चिकन आनी रांदपाक तें जेवण रेडी आहा वय की ना होय म्हणटच जेवण देवान जेजूच्या खुर्सा वरवीं आमकां सगळें तयार दवरलां म्हणटच जेन्ना म्हजें तोंड उक्तें करता आनी तें उतर हांव भावार्थान उलयता आज गोडवे जे तयार जाला ते म्हजे पासत हाडटात म्हजे कडेन हाडटा आनी म्हाका ते सगळे घडोवन हाडटा म्हज्या जिवितांत म्हाका ते घडोवन हाडपाक जाय जाल्यार ते आपणाक जाय जाल्यार म्हाका कित्याची गरज पवित्र आत्म्याची म्हाका गरज फकत देवाच्या उतराची पवित्र आत्मा म्हजे भितर आहा म्हाका गरज फकत त्या उतराची उलोवपाक म्हाका तें तोंड उक्तें करून म्हजें उतर उलोवपाक जेन्ना म्हजें तोंड उक्तें करता तें देवाचें उतर उलयता आज गोडवे येतात म्हज्या कारणा पासत म्हाका सगळें म्हाका पेकोणी दिवपाक म्हाका सगळें बरें म्हण दिवपाक सगळें जें जेजून घडलां तें म्हाका आपणावपाक म्हणटच जेन्ना म्हजें तारण जाता म्हजो आत्मो जेजू सारको जाता त्या दिसा देव म्हाका बाप्तिस्मा वरवीं म्हाका पवित्र आत्मो दिता पवित्र आत्मो म्हाका म्हज्या मनाची नडसडणी करपाक आदार करता म्हजी मनाची नडसडणी जाल्या म्हणून आतां म्हजें तोंड उक्तें करता देवाचें उतर उलयता जेन्ना म्हजें तोंड उक्तें करून देवाचें उतर उलयता ते आज बडवे येतात म्हज्या तारणा पासत आनी म्हाका सगळें जें जेजून घडलां तें म्हाका फावो जाता आतां हांव एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता Praise the Lord. Praise God. भाव भयणीनो हांव तुमकां एक प्रश्न विचारूंक सोदता ह्या वेळार आतां समजा हांवें तुमकां पेटयलो तुमकां सगळ्यांक आतां तुमकां थोडे 3-4 मिनटां पयलीं हांवें तुमकां सगळ्यांक पेटयली म्हळ्यार तुमी आतां बायबल क्लासीक येतात कोण बायबल घेवन येतात कोण बेगीन वाचात नोटबूक आहा
थोडे लोक म्हणटाले अरे तू कितें म्हणटाय ते म्हणून हांव तोंड उक्तें करचो ना हांव ते म्यूट दवरतलो तू कितें म्हणटाय ते म्हण हांव तुवें दिसता हांगा आहा म्हजें जेवण चलता म्हजी टीव्ही चलता तुमी कांयच तेजेर मन दवरिना तुमकां कितें फायदो जातलो ना पूण जो ना कोण हांव सांगता तें जो पवित्र आत्मा म्हाका सांगता तें अरे बायबल क्लासीक येते सुमारान एक फाटी बुधवार हांव म्हजो बायबल घेवन येतलें आतां हांवें सांगलें कोण बेगीन बेगीन वाचात फातिमानूच वाचलो स्क्रिप्चर तो कोणेच वाचोंक ना फकत फातिमान वाचलो तो स्क्रिप्चर कोणाच कडेन बायबल ना आसलोय जाल्यार कोण तोंड उक्तें करपाक तयार ना हांव विचारता तुमकां तुमी तोंड उक्तें करून उलयना जाल्यार आज गोडवे तुमच्या आदाराक येतले ना कित्याक म्हाका कडेन उतर ना उतरूय ना म्हाका ते बायबल तुजे कडेन ना म्हजी तयारी ना म्हजे कडेन नोटबुक ना म्हजे कडेन पेन ना हांव क्लासीन आयकता बसला आयकता पूण म्हाका कसलो फायदो जातलो तुका चान्स मेळला ते उतर मेळपाक तुका स्तोत्र 103:20 आनी वाचपाक जेन्ना तूं तोंड उक्तें करून म्हणटाय फातिमाक तो चान्स मेळलो आतां ते आज पडून ताच्या आदाराक येयल्या तुमच्या आदाराक येवंक ना कित्याक कोण इंटरेस्टेड ना आयकतात भाव तुमी येस ब्रदर म्हणटच हांव जेन्ना समजा आतां समजा हांवें लॉटरी काडली लॉटरी काडपाचें बरें न्हय लॉटरी काडली म्हणटा आतां हांव लास्ट लॉटरी काडली आतां आयज ड्रॉ आहा 10-12 लॉटरी आहा पयली लॉटरी जावन आसा कितें व्हडलें मोटोर मर्सिडीज बँक दुसरो फ्रीज मागीर एसी हे सगळे आहा जेन्ना थंयसर तुमी लॉटरी रॅफलचो डेट काडपाक थंयसर तुमी कितें करतले तेन्ना तुमी तुमचो नंबर घेवन थंयसर आसतल्यात तयार अरे ताणें कितें काडलें पूण कितें सांगलें रे एक नंबर चुकलो रे नंबर चुकलो कित्याक म्हाका जाय ते मोटोर म्हाका जाय ते फ्रीज आनी आतां जेन्ना हे क्लासीक येता आमी त्यो आमकां सांगता तुमचो बायबल घेवन यात कित्याक हांव तुमकां एक व्हडली लॉटरी दिवंक सोदतां ही संवसाराची लॉटरी न्हय स्वर्गाची लॉटरी तुमी फकत जेन्ना ते उतर तुमकां उलोवपाक मेळटा क्विकली त्या बायबला कडेन वचात ते स्क्रिप्चर घेयात आनी व्हडल्या ताळ्यान म्हळ्यार ब्रदर हांव वाचता म्हाका वाचूंक जाय जेन्ना तूं ह्या क्लासीन भावार्थान ते उतर उलयता तुजी गवायकी दिताय कोण आयकता वयर स्वर्गार तूं आयकता तो तुज्या आपले आंच बोडवे तुज्या तारणा पासत धाडटा पूण तूं आतां इंटरेस्टेड नाय फकत लॉटरी आसतना तुमी इंटरेस्टेड आहात कोणें तुमकां अनाउन्स केलें गव्हर्मेंटान अनाउन्स केलें की सगळ्यांची सॅलरी वाडपाक आहा तुमी ती अनाउन्समेंट आयकपाक तयार आहा पूण ही बरी खबर आमकां इंटरेस्ट ना कित्याक हें जालां सदांचें होय की ना बाब भयणीनो हांव विचारता तुमकां थोडो राग येतलो म्हळ्यार तूं कोण आमकां सांगता हांव तुमकां मोगान सांगता कित्याक तुमचो फायदो जावपाक हांव सांगता कितले फाटी आमकां सजमणी ना म्हणून आमी तेच करतले मागीर आमी फाल्यां सकाळीं मिसाक घेतले आमी बुधवारा दीस बायबल स्टडी घेता आमी दुसऱ्यांक देवाचें उतर शिकयता आमकां कितें म्हणा आमकां सगळें आमच्या जिवितांत सगळें बरें चलता तुज्या जिवितांत सगळें बरें चलता जाल्यार तूं थंयसर रावं नाका तूं आतां दुसऱ्यांक तें बेसांव दी दुसऱ्यांक तें उतर शिकय जें तुजे पड चड आहा जाल्यार दुसऱ्यांक दी तें देवाचें उतर दी तुजें दुडू दी तुजे कडेन जें आहा तें दी दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दी दिता काय आमी म्हजें बरें आहा सायबा म्हजी सर्वीस आहा म्हजी सावूत बरी आहा म्हजें काजारी जिवीत बरें आहा म्हजें घर आजुनूय बरें गोठ आहा भावय आजुनूय येवंक ना बरें म्हजे कडेन मोटर आहा गाडी आहा सगळें म्हजें बरें चलता म्हाका कांय ना तूं चड म्हाका टेन्शन दिना कोण टेन्शन दिना देव म्हणटा तुज्या जिवितांत खरें हांव आहा जाल्यार खरें म्हजें उतर आहा जाल्यार तोंड उक्तें कर आनी दुसऱ्यांक सांग तोंड उक्तें कर आनी तें आज बोडव्यांक आपय तुज्या थारोणा पासत आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी हो स्वभाव घेता ही जी एटिट्यूड आहा ती आमी घेता आमी येता देवाचें उतर शिकपाक कित्याक म्हाका सोद आज बोडवे तयार आहात फकत तें उतर आयकपाक तेन्नाच की म्हाका सगळे देवाचे फावो जाता फकत म्हाका न्हय फकत म्हजे पासत म्हजे फॅमिली पासत न्हय पूण ज्या लोकां कडेन देव म्हाका धाडटलो ताचें तारण करपाक कित्याक भाव भयणीनो
हांवें तुमकां पयलेच सांगलेले 2-3 बुधवार पयलीं जिवाचो 15 विस्वोर बोर्ड 16 कितें म्हणटा आमकां पोत्तून वचया थंयसर पोत्तून वचया जिवाचो 15 विस्वोर बोर्ड 16 कितें म्हणटा आमकां वाचूया कित्याक एक दीस आमकां ह्या देवा फुडें हाजीर जावंक जाय आनी त्या दिसा आमी कितें जबाब दितले वाचूया 16 विस्वोर बोर्ड वाचूया मातशें तुम्ही म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें की तुमकां विचून काडल्यात आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची तोगतात तोसली फळां अशें म्हजे नांवी बापा कोडे तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो हे उतर देवाचें उतर कितें म्हणटा भाव भयणीनो आमकां तो म्हणटा आमी ताका विचून काडूंक ना आयज तुमी ह्या जाग्यार हाजीर आसात जाल्यार देवान तुमकां विचून काडल्यात आनी देवान तुमकां विचून काडला जाल्यार कित्याक ताणें तुमकां नेमल्यात कित्याक देवान तुमकां विचून काडल्यात आनी नेमल्यात आमी वयची आनी बरी फळां दिवची तसली फळां दिवपाक आतां भाव भयणीनो बरे भाशेन कान दिवन आयकात समजा आतां एक आंब्याचें झाड आहा ताका आतां फुलां येतलीं म्हाका दिसता आतां नोव्हेंबरान डिसेंबरान फुलां येतात आनी मागीर आंबे ताका मेवतात केन्ना एप्रील मायान ताका आंबे मेवतात झाडाक त्या वय की ना होय जेन्ना त्या झाडाक आंबे येतात ते आंबे कोणाक झाडाक ओ दुसऱ्यांक म्हणटोच जेजू म्हणटा ताणें आमकां विचून काडल्यात फळां दिवपाक ती फळां तुका ओ म्हाका ओ दुसऱ्यांक म्हणटोच आमकां विचून काडल्या जाल्यार आनी आमकां नेमल्यात जाल्यार ती फळां दिवपाक ही फळां आमी दिता काय आमी फळां दिता काय आमी विचारया आमकांच आयज एक प्रश्न आमकांच विचारया जेजू म्हणटा आमी सगळ्यांनी तोगतात तसली फळां दिवंक जाय वय की ना तोगतात तसली फळां म्हणून तोगतात तसली फळां मातशी सोडया मातसो थोडो वेळ सोडया जेन्ना एक झाड आपल्या फळां दिता आंब्याचें झाड आंबे दिता पणसाचें झाड पणस दिता काजूचें झाड काजू दिता ही फळां आमच्या गोंयांत जातात मी जाणत काजू आनी पणस आनी आंबे आनी कितें दुसऱ्या आनी कितें चिकू पापाय हे सगळें जाता पूण ती फळांचें तें झाड हाडटा ते झाडाक न्हय ते दुसऱ्यांक तेच भाशेन भाव भयणीनो देवान आमकां विचून काडल्यात आमकां नेमल्यात आपलो पवित्र आत्मो दिला कित्याक आमी तोगतात तसली फळां दिवंक ही तोगतात तसली फळां दिवपाचें म्हणजे कितें जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता देवाच्या उतराची सजमणी घेता आतां आमच्या मनाची नोडसणणी करता आतां तें उतर आमी पाळटा आमी एक जैतिवंत जिवीत जियेता काय जियेता आतां आमची सावूत बरी आसता आमचें काजारी जिवीत बरें आसा आमकां पेकोणी मेवता आमकां सगळें बरें देवाचें आमच्या जिवितान व्हांवता आमच्यान बिंदास बटर चिकन खावंक जाता बिंदास आमच्यान भाजी खावंक जाता सगळें आमच्यान बरे भाशेन करूंक जाता वय की ना जेन्ना आमी असलें जिवीत जियेता आतां आमच्यान दुसऱ्यांक वचोन सांगूंक जाता अरे बाबा तुका त्रास जाल्या तुका कितें प्रॉब्लेम आहा तुज्या काजारी जिवितान कसलो प्रॉब्लेम आहा तुज्या सावुदीन कितें प्रॉब्लेम आहा तुज्या दुडवांनी कितें प्रॉब्लेम आहा आतां आमकां देवाच्या उतराची सजमणी आहा म्हणून आमच्यान दुसऱ्यांक वचोन ही बरी खबर दिवंक जाता कित्याक दिवंक जाता कित्याक हांव जाणो की हें उतर म्हज्या जिवितान काम केलां म्हणून हें उतर जें हांव दुसऱ्यांक दिता हांव दिता कित्याक म्हज्या जिवितान हें उतर म्हाकाच बरें जालां म्हणून भाव भयणीनो
म्हज्यान दुसऱ्यांक कांय दिवंक जायना जे म्हज्या जिवितान म्हाज्या जिवितान घडलां तें फकत म्हज्या जिवितान जें घडलां म्हाका उतराची सजमणी मेळ्ळ्या तें उतर म्हाका जैती म्हण जिवीत जियात दिलां तेच म्हज्यान दुसऱ्यांक सांगूंक जाता सवे माजार सांगूंक जाता कित्याक तें म्हज्या जिवितान घडलां म्हाका त्या उतराची सजमणी आहा जेजू कितें म्हणटा तुमी म्हज्या उतरान रिगून रावत जाल्यार तुमी म्हजे शीश जातले आनी तें उतर तें सत तुमकां स्वतंत्र करतले म्हणटच हांव स्वतंत्र जातकूच म्हाका तें उतरचें फळ मेळटकूच म्हज्या जिवितान तेच म्हज्यान दुसऱ्यांक जाता आनी तांकां आतां भावार्थी करूंक जाता तांकां जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवंक जाता आनी तेन्ना जेन्ना आमी हें कोत्ता आमच्यान आतां तोगतात तसलीं फळां दिवंक जाता कालच्या बुधवारा दिसा हांवें तुमकां सांगलेलें की एका जेन्ना तो एक साहेब आसलो तो एक गिरेस्त मनीस आसलो ताका एक मुग्दम आसलो त्या मुग्दमाक ताणें 3 मुग्दमाक ताचे आसले ताणें ताचे चाकर आसले एकल्याक 5 दिले टॅलंट एकल्याक 2 दिले आनी एकल्याक 1 दिलो आनी तो पयशिल्या गांवांत गेलो जेन्ना तो परतून येयलो ज्या मनशाक ताणें 5 टॅलंट दिले ताणें 5चे 5 आनी केले 10 केले ज्या मनशाक 2 दिले ताणें 4 केले 2चे 4 केले ज्या मनशाक 1 टॅलंट आसलो ताणें कितें केलें ताणें आणि पुरून दवरलो ताणें ते खोणले आनी ते पुरून दवरले आनी भाव भयणीनो जेन्ना हांव कालच्या बुधवार दीस तुमकां शिकयतालो हांव कालच्या ताचे पयलीं हांवें तुमकां सांगलेलें आमी जावन आसात ते तो एक चाकोर ज्या एक टॅलंट दिलें आमी सगळें तें लिंबून दवरलां जेन्ना देव आमकां पवित्र आत्मा सांगता अरे वच रे बायबल घेवन वच जेन्ना स्क्रिप्चर कोण सांगता वाच म्हणून वाच आमी आमचे खूब कामांनी आमी बुडल्या आमी 4 कामां करता आनी बायबल क्लासी घेता आमी नोट बरयना जेन्ना आमकां रिकॅप करूंक जाय तेन्ना आमी कोणूच रिकॅप करपाक तयार ना आमकां कितें टॉपीक आहा ती आमी नोको बुधवाराचे आयले आमी गेले आमच्या मनांतले आमी नोट बरयना परतून आमी कितें शिकलां तें आमी वाचिना आमी परतून हो व्हिडिओ जो आमी आमची बाय फातिमा घालता मारिया आहा ती तातूंत ताचे व्हिडिओ आमी परतून आयकना तो आयकना दुसऱ्यांकूय धाडिना कित्याक आमकांच आमच्या जिवितान तें घडोवंक ना म्हणटच आमी अशें करतात जाल्यार आमच्यान तोगतात तसलीं फळां दिवंक जाता ना हांव विचारता तुमकां दिवंक जाता ना ब्रदर सगल्यांक राग येयलो आयज सगल्यांक राग येयलो देखून कोणूच करपाक तयार ना पूण भाव भयणीनो Brother, तू सांगत ते सारखे. This is the very true. Brother, even if we take the notes, we don't go through them again. Time was ना, brother. दुसरी Zuma ready जाता. Sometimes you hardly have time to go through other notes, brother. म्हणटच हांव बाय फातिमा तुका एक सांगता आयतारा दीस आमची मारिया येयल्ली पत्तान हांवें तिणें म्हाका सांगलें तूं उतर शिकय मातशें हांवें म्हणलें थंयसर आमी सगळीं एकठांय जाल्यार उतर आमी थंयसर शिकयतना कोण सगलो थंयसर येयला मारियाक पळोवपाक सगळीं दुसऱ्यांक मेळोवपाक कोणाचे केंस आहा कोण लांब आहा कोण शॉर्ट आहा कोण सगळ्यांक पळोवपाक येयल्यात आनी उतर कोण आयकतलो पवित्र आत्म्यान म्हाका एकूच सांगलें थंयसर सांगपाक आनी तें जें सांगलें तेंच सांगलें we should commit to at least one thing commit म्हणजे आमी देवाक सांगता सायबा सदां हांव एक काम करतलो सुमानान एक काम करतलो सारकें म्हजें मन दिवन तुका हांव तें करता म्हणून हांव उतर शिकतलो ह्या बुधवारा दिसा हांव येता देवाचें उतर बुधवारा दीस ना आमी सदां देवाचें उतर एक वर आमी शिकत जाल्यार आमी बायबल उक्तें करीत जाल्यार आमी सांगता देवाक कितें जावं म्हाका जोर येवं म्हणजे म्हाका पाटी आसूं म्हाका कितें आसूं एक वर हांव देवाचें उतर शिकतलो ओ सदां तें उतर 2 वरां आयकतलो ओ हांव अर्दें वर इन टंग्स मागणी करतलो ओ बुधवारा दिसा हांव येतलो आनी बुधवारा दीस येतकूच हांव म्हजी रिकॅप करतलो लोक म्हाका चान्स मेळटा ओ मेळना तें हांव पडचो ना पूण हांव रिकॅप करतलो म्हाका शिकोंक जाय हांव तयार जातलो कोण येवंक ना जाल्यार कांय परवा ना पूण हांव तयार जातलो हांव कमीट करता सो कोण कमीट करता तो खरें एक दीस तोगतात तसलीं फळां दिवपाक पावता ना तर भाव भयणीनो आमी फकत हांगा ह्या जाग्यार येताले हांव
आम्ही आम्ही आमकांच फटयतले की आम्ही येता म्हणून देवाचे उतर आयकपाट पूण उतराचे उतर आमच्या काळजांत रिगून वचचें ना आनी जेन्ना संवसार येतलो आमच्या जिवितांत येतलोच तो कोणाच्याच जिवितांत येता तो पाद्री जावं माद्री जावं पापसाय जावं व्हडलो प्रिचर जावं संवसार येतलोच आनी जेन्ना ते उतर आमचे भितर घोट रावचें ना आतां आमी थंयसर फडफडटले ते उतर घोट आसत जाल्यार आतां भाव भयणीनो देंवचार येत जाल्यार ताका आमी सामक्या दाड्यांनी सामके आमी ताका मारून उडय ताका पयस करतले होय की ना जेन्ना आमी ताका दाड्यान आमी पयस करतले आमी दुसऱ्यांकूय शिकयतले बाबा तो येत जाल्यार हांव तुका उतर दाखयता कित्याक हांवें ताका दाड्यांनी तुका खट मारला आनी तुका तें उतर शिकयता आनी तशी भाशेन आमी तोखतात कसली फळां दितले कित्याक भाव भयणीनो एक दीस आमी ह्या संवसारान आमी जियोवपाक आमी सासणाचे ह्या संवसारान रावपाक येवंक ना एक दीस आमकां जेजू फुडें आमी उबे रावतले आनी तेन्ना तो आमकां विचारतलो तुका संवसारान धाडलेलो हांवें तुका सांगलें तुका हांवें विचून काडलेलो म्हणून तुका सांगलेलें तुका विचून काडला आनी तुका नेमला कित्याक तोखतात तसली फळां दिवपाक कितलीं फळां दिल्लीं तुवें ना सायबा बायबल क्लास चलतना हांव जेवतालो आतां भूक लागलेली भुरग्यांक जेवण दितालो रांदतालो ती टीव्ही आसली आमची आनी तो आपलो प्रिचर कितें सांगतालो ते आयकतालो पूण कांयच रावंक ना हांवें फळां दिवंक ना हांव खूब वावरान पडलेलो म्हजे काम आसले दोतोरा कडेन डेंटिस्टा कडेन भुरग्यांचे शिकोवप घेवन टीव्ही शिकोवप खूब वस्तू आसल्यो त्या वेळार आमी कितें करतले कसली तोखतात तसली फळां आमी जेजूक सांगतले आमी दिल्या आमी हें आमचें जावन आसा सासण्याचें सूख हें जावन आसा एक दीस आमी जेजू फुडें आसतना आमचे कडेन तोखतात तसली फळां आमी दिवंक ना जाल्यार आमी खी येतले भाव भयणी त्या मनशान जे ताका एक टॅलंट दिलो ताणें तो खोणलो आनी भितर दवरलो कांयच दिवंक ना ज्या मनशाक 5 दिले ताणें आनीक 5 केले ज्या मनशाक 2 दिले ताणें 4 केली पूण आमी कितें करता आनी ज्या मनशाक एक दिल्लो टॅलंट एकूच दिल्लो ताणें खोणून तो भितर दवरलो जेन्ना तो सायब येयलो आनी ताका भितर तुवें कितें केलें तो म्हणलो तुवें दिलाय परतून घे जेजू त्या बोपाऱ्यान कितें सांगता त्या मनशाक बांदून सामको घाल आनी त्या उज्यान उडय त्या साश्टाचे ताचे दान कडकडटले तुमचे इफेक्ट ताका उडय भाव भयणीनो जेन्ना देवाचें उतर आमकां सांगता हांव तुमकां भिरांत दिवपाक सांगिना पूण हांव तुमकां सांगता की आमी जेन्ना देवाचें उतर आयकता आमकां उतर कित्याक आयकता पयलें आमचो फायदो जावपाक वय आमकां फायदो जावना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावची ना जेन्ना आमकां नेमल्यात आमकां विचून काडल्यात तोखतात तसली फळां दिवपाक हें उतर दुसऱ्यांक दिवपाक तांकां जेजूच्या राजवटीन भितर सरपाक आमंत्रण दिवपाक पूण आमी हें काम करिना जाल्यार एक दीस आमी जेन्ना जेजूच्या फुडें आसतना आमी नको आयज येत जाल्यार आयज रातीक येत जाल्यार फाल्यां येत जाल्यार आमी नको आमी कितले दीस ह्या संवसारान आसतले पूण जितले दीस आमी आहा त्या संवसारान आमी फळां दिवपाक आयज आमी सुरवात करुया कितले फाटी आमकां शिकयतात मेल्या उपरांत ओतम्यांक त्या आल्मा पासत मागणें करात हे सगळी फकाणां बंद करात जो कोण मेला ताका सोडात तरी ताका थंयसर ताची कूड थंयसर कुसोनी देव जाणो ताका ताची कशी जोडटी करपाची आहा ती पूण आमी ह्या वेळार जी जिवी आसात ती ऑक्सिजन आहा ताच्या जिवितांत तांकां आमी पावोया पूण तांकां पावचे पयलीं आमच्या जिवितांत हो जो संबंद आमचो जेजूचो बरोबर आहा तो घोट करुया हें उतर आमी पाडुया एक जैतिवंत जिवीत आमी जियोया जे आमचे कडेन आहा तेच आमी दुसऱ्यांक दिवन आमी तोखतात तसली फळां दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया आमेन आमेन म्हणटच आतां आमी सांगतले थोड्या वेळान कोण ओपनिंग प्रेयर करता कोण क्लोजिंग प्रेयर करता कोण रिकॅप करता आमी चिंता अरे रिकॅप एक्चुअली खरें म्हणल्यार आमी सगळ्यांनी जी आयज आयकलां देवाचें उतर आमी सगळ्यांनी रिकॅप दिवंक जाय रिकॅप सगळ्यांनी दिवंक जाय रिकॅप म्हणल्यार म्हणजे आमी एकल्यान तयारी करूंक जाय दुसऱ्यान तयारी करपाची गरज ना सगळ्यांनी करूंक जाय आतां हांवें तुमकां विचारलें कोण रिकॅप करतलो कोण म्हणटा तूं कोण इटर्नल लायफ कोण शिकयतलो हांवें तुमकां सांगलें हांवें सांगलें हांव कितलो टॉपिक सांगता पूण म्हाका पयलीं आत्म्यान सांगलें हांवें तुमकां आल्माची खबर सांगली कोणेच मनान हाडूंक ना कित्याक कोणेच नोट बरोवंक ना
आयजूय म्हाका दिसता कोणें बरोवंक ना आनी जेन्ना रिकॅपाचो वेळ जातलो सगलो लोक पयस वेतलो कित्याक तुमकां कसलोच इंट्रस्ट ना भाव भयणीनो हात जोडटा कित्याक हे मोगान सांगता तुका म्हाका जाय कोण देवाक नाका आमी कोणूच शेणलेली न्ही कित्याक आमी आमकांच फटयता आमी देवाचें उतर आयकता ह्या प्रिचरा कडेन वता त्या प्रिचरा दीस रात त्या प्रिचराचें देवाचें उतर आयकता पूण आमी फळां दिता काय आयकता पूण पाळटा काय पूण आयज आमी पाळिना जाल्यार मातशी आयज ते आमी न्हिदींतली उठुया तें उतर पाडुया आनी खरे भाशेन तोखतात तसलीं फळां दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करुया आमेन आमेन. हात जोडटा दूख वायट धरिनाकात हांव मोगान सांगता कित्याक म्हाका जाय की सगळीं आमी देवाच्या उतरान आतां हांव बुधवाराक येता हांव म्हणजे दुसरे क्लासीन 4 क्लासीक तुमकां बरें सांगता सुमनान हांव 1 पाटी शिकयतलो बाकीचे 5 पाटी दुसऱ्यांक सांगतलो शिकोवपाक म्हज्यान तिचो शिकोवंक जाता 7 दीस हांव दुसऱ्यांक चान्स दिता कित्याक तांकांय शिकोवन करपाक तांकांय देवाच्या उतरान बसून शिकपाक आनी तांकां देवाचें उतर करपाक ती आतां बरे भाशेन करतात तेच भाशेन हे आमचे क्लासीन खूब लोक येतालो खूब लोक शिकोवंक सोदतालो पूण फकत शिकयतना ती येवंक सोदतात शिकयना जाल्यार तांकां नाका पूण देखून भाव भयणीनो आमी जेन्ना येतात आमी येवंक जाय कितें तरी दिवंक जाय आमची गोवायकी or recap or कितें आमचे मागणे कितें तरी आमी घेवन येवया जेजू कडेन आनी जेन्ना सगळीं येतात ह्या मनान कितें दिवपाक तेन्नाच की आमच्या सगळ्यांचो फायदो जालो इगोर्जेचो फायदो जालो इगोर जावन आसा हीच इगोर जावन आसा एक बिल्डींग न्हय जेन्ना देवाचो लोक एकठांय जाता ही जावन आसा इगोर्ज येवया आमी कितें तरी हाडपाक आमचो रिकॅप आमची तयारी आहा जे आमकां आमी जे आयज आयकलां आमी वचून परतून देवाचें उतर शिकोया हे स्क्रिप्चर आमी परतून आमच्या मनान घालुया नोट बरोवया तयार जावया आमी देवाचें उतर दुसऱ्यांक दाखोवपाक कित्याक हें जें रेकॉर्डिंग जाता हे युट्यूबाचेर जाता कितलो लोकचो फायदो जाता आमी चिंता अरे हो कोण आमकां सांगपाक आमी चिंता कोण लोक आमकां दुखयता हो कोण आमकां सांगता पूण देव आतां ह्या वेळार आमकां पळयता आमची काळजां पळयता खरेंच आमी फळां दिवपाक तयार आहा आयज ह्या रातीक ह्या वेळार निचोव करया वय आमी ह्या वेळार बिश्टें क्लोजींग प्रे करया खरेपणी आमी हे मागणे करया काळजांतल्यान आयज आमी निचोव करतले आमी तोखतात तसलीं फळां दिवपाक पयलीं आमी देवाच्या उतरान रिगून रावपाक हो वेळ कमिटमेंट करपाक एकल्या दिसा की आमी 1 वर शिकतले हो 1 वेळ प्रेइंग टांग्स करतले हो 1 क्लासीक आमी घेतले दुसऱ्यांक आमंत्रण दितले आमकांच फायदो जायना जाल्यार आमी जशीं येता जाल्यार कोणाक आमी दुसऱ्यांक आपयता लोक पयस वेतलो कोणूच येवचो ना जेन्ना आमी येता आनी कमिटमेंट करता तेन्नाच की आमकां फायदो जातलो आनी जो कोण आमी दुसऱ्या कडेन वेता तांकां आमी देवाचें उतर दिवंक पावतले आनी तोखतात कसलीं फळां दिवपाक आयजतान आमी सुरवात करतले आमेन आमेन. तुका जेजू करता. भयण केटी Sister, I'll start. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याची नावे आमेन. भोवमोगाळा बापा मोगाशे जेजू पवित्र आत्म्या हांव तुका अर्गां दिन वास दिता करीत भाशेन आयज आमकां आनीक एक नवो दीस दिलो तशेंच एक जिविताचें देणे पाव केले पासत आनी ह्या सांजेच्या वेळार ह्या जुमांचेर आमकां एक एकल्याक तुजो हात लावून जमातीक हाजीर केली तुजें उतर आयकूंक म्हूण अर्गां दिता बापा तुवें आमकां एक एकल्याक बऱ्या वावरा खातीर विंचून काडल्यात तर आमच्या जिवितांत जो आमी बरो वावर करता ताचेर जेजूची उपोट बेसां पडूं म्हूण मागता आनी सदांच जिवितांत बरें तें करूंक पवित्र आत्म्याचो आदार पाव जावंक मागता आयज आमकां जायत्यो बऱ्यो टेस्टमनी आयकूंक मेळ्ळ्यो पासत देवाक अर्गां आनी वाखाणी दिता दर दिसा देवाच्या उतराची समजणी दिवंक आनी आमच्या जिविताची नवसणी जावंक आनी आमचो भावाट वाडोवंक आमचो भाव ब्रदर विन्सेंट भारी वावुरता तर ताच्या वावराचेर आनी जो वेळ तो आमकां दिता ताका देवान जायत्या देण्यांनी भरूं आनी ताका आनी ताचे फामिलीकूय बरी भलायकी मागता
आयज हांगा ह्या सांजेच्या वेळार हे जमातीक आपलो वेळ काडून देवाचें उतर आयकूंक हाजीर जाल्ले तांकां हांव देवाची उपोत बेसा मागता आनी एकूट पेन बोलोली रात हांव दिता. हे हांव मागणें कोत्ता त्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. आमेन आमेन आमेन. देव बरें करूं बाय. देव बरें करूं.